Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुयाचो आमकां ओळख मेळोंक जाय ओ समजणी मेळोंक जाय काय नाका. तुमी जाणात हालेलुया कित्याक कोत्ता ते कित्याक हालेलुया म्हणल्यार कितें देवाक थँक्स करप. कित्याक थँक्स करप आमचें मागणें देवान आयकलें आमां मागलां तें आमकां दिलें. हें भावार्थाचें देणें. हालेलुया जावन आसा एकूच मागणी देवाक पावता पळय तें. उरलेली मागणी आमी मनशाक करता ती मनशा कडेन पावता. उरलेली मागणी आमी तोंडान उलयता ती मनशां आयकता आनी मनशाक समजता. हय काय ना. देवाक तर समजोंक जाय जाल्यार एकूच भाशा आसा देवाची ती हालेलुया. तेका लागून आमी हालेलुया करूंक जाय. दर दिसाक दर सकाळीं पयलें आमचें मागणें आयचो दीस म्हाका देवान दिला. आयच्या दिसाक देवान म्हाका जिवीत दिलां. आयच्या दिसाक देवान म्हाका भलायकी दिल्या. आयच्या दिसाक जें कितें म्हाका जाय उजवाड दिला, उदक दिलां, वारो दिला, म्हाज्या जिविताक सुरक्षा दिल्या. हेका लागून हांवें देवाक आर्गां दिवंकूच जाय. हें दितलो देणार आनी दुसरो कोणूच ना. ह्या संवसारांत हें मोडपाक आला आनी दुसरो कोणूच ना. एकलोच आसा आमकां मजत करपाक, आमकां देणी दिवपाक. ताचें नांव देव. त्याच आमी निमितान तेंच आमी समजोन तेंच आमी वळखोन आमी देवाक आर्गां दिवंकूच जाय. हय काय ना. हो आमचो पयलो कायदो. देखून देवान हो तो कायदो घातला. सगल्या काळजान, सगले सोकतीन, सगल्या बोडान एका देवाचो आतां मोग कसो करतली आमी. देवा करून बिस्कीट दितली, देवा करून दूद दितली, देवा करून चाव दितली. आमी मनशां ते भाशेन करता न्हू. आमी भुरग्याचो मोग करता. भुरग्यांक कितें दिता चॉकलेट दिता. भुरग्यांक कितें दिता बिस्कीट दिता. आमी देवाकूच तें करतली. आमी जायते आमच्या हितून गैरसमजान म्हणजे आमकां गिन्यान ना जावन आमी देवाक वचोन वाती लायतात. आमी देवाक वचोन फुलां घालतात. आमी देवाक वचोन वाती पेटयतात. कांय वायट ना. ती आमची भोक्ती. तें कितें भोक्ती. ते भोक्ते उद्देशी आमी देवाच्या लागीं वयता. आनी एक फावटी सांगता. जी आमी भोक्ती करता न्हू, एक वात लायता, एक फूल घालता, वो एक आनी कितें करता, ती आमची भोक्ती. वो आमी भावार्था आनी करता म्हण ती आमची भोक्ती. ते भोक्ते उद्देशी आमी देवाक लागीं सोदता. पूण जोरी तर आमकां भावार्थ आहा जाल्यार हे भोक्ते उद्देशी आमचो भावार्थ बदलता. आमकां ओळख मेळटा. आमी देवाक लागीं सोदता आनी तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिवंक पावता. त्या हांवें मागलें आनी म्हाका मेळ्ळें. हय काय ना. जेन्ना आमी एक फुरसा कडेन वयता वो जावं एका आमी खूंय इगर्जेन चर्चीन नोवेनाक वयता वो आनी खूंय आमी वयता आनी आमी थिंगासर सांगणें करता काय ना. आनी आमकां तें सांगणें तेन्नाच मेवता म्हण आमी एक पावटी, दोन पावटी, 4 पावटी, 10 पावटी वयता आनी अल्टिमेटिकली आमच्या जिवितांत तें घडोवन येता. तेन्ना आमचो भावार्थ उत्पन्न जाता. आतां हिंगासोर ते भोक्तेक लागून तें जालें काय तुज्या भावार्थाक लागून जालें. कित्याक तूं वयता तेन्ना पयली भोक्ती करिना. वयता तेन्ना पयलो आशा घेवन वयता आनी ती आशा घेवन गेल्या उपरांत मागीर तूं भोक्ती करता. पूण ही भोक्ती तुजी आशा बदलता आनी तुका भावार्थ दाखयता. जें तूं कितें सोदतालो तें तुका मेवता. समजता न्हू. आतां हिंगा कितें घेवन येयल्या आमी आशा घेवन येयल्यात. आनी जेन्ना हिंगा येयल्या उपरांत आनी आमी तर आमचें मन तितून दवरता
कशें मेवता तें हिंगा आमकां दाखयता. जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकोता 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 तेन्ना आमची आशे इलोली ती बदलता. समजलें? आमी आशा घेवन येयल्या ती आमची बदलता, आमकां मेवता. समज हांव काम ना म्हणून येयलां, हांव बेकार आहा आनी हिंगा येयलां हांव, म्हाका कोणें सांगलां अरे बाबा थिंगा वच रे, थिंगा काम जाता तुजें. ही आमची आशा. पूण हिंगा येयल्या उपरांत आमची आशा बदलता, आमी देवाक मेवता. कोणाक मेवता? देव आमकां मेवता. एकामेकाची दोगांची भेट जाता. आमी देवाक ओडकोंक पावता, देव आमकां पयलोच ओडकोता. पूण आमी देवाक ओडकोंक जाय आनी आमी देवाक ओडकोता तेन्ना आमी देवाचें उतर भावार्थान स्वत मानता. देव कोण? देवाचें उतर. देव कोण? सांगात न्हू, भियो नाकात. देव कोण? देवाचें उतर. आमी पयलो वतमो कितें तें नको, पूण उतर आमी जाणाव. आमी उलयता उतरां, मनशाचीं उतरां, पूण देवाचें उतर वेगळें. तें उतर आमकां मेळोंक जाय. तें उतर देवाचो आत्मो. उतरां फाटल्यान आत्मो. पयलो आत्मो आसलो म्हूण सांगोना आमकां. पयलो कोण आसलो? उतर आसली. आनी तें उतर उलयलें उलयलें आनी त्या उतरा वरवीं आत्म्याची आमकां ओळख मेवली. तूं कोण? आत्मो जालो. त्या उतरा वरवीं आतां तूं जाणा, हांव जाणा, हांव एक आत्मो म्हणून. उतरूच तर नासलें जाल्यार आमकां समजणी नासली, आनी समजणी नासली जाल्यार आमी देवाक ओडकोंक पावनासलीं. आमी देव आहा म्हणून देव मानूंक पावनासलीं. तर आमी जाणा देव आहा म्हणून. देव आसा? देव आसा? उलयना कित्याक तुमी? म्हाका गुट उलयलो अशें केलेलें म्हाका नाका. म्हाका तोंड उगडूंक जाय. आसा? वय, देव बरें कर. रागा जायनाका आतां. हांव कित्याक सांगता तुमकां? तुमी तोंड उगडलें जाल्यार तुमी शिंकतलीं. म्हाका जाय तुमी शिंकपाक, देवा कडेन उलोवपाक. हांव मागण्यांक गेलों. कळटलें मागणें कितें तें? म्हाज्या काळजान कितें आहा तें कळटलें? म्हाका दूख आहा, सूख आहा, वायट आहा, बरें आहा तें कळटलें? केन्ना कळटा? जेन्ना हांव उलयता तेन्ना. तर तुमी ह्या वेळार ह्या जाग्याचेर म्हाका कडेन उलयना. तुमी जबाब दिता तेन्ना तो म्हाका दिना. हांव तुमचे भाशेन तुमचो जबाब देवाक पावता. आनी देव खुशाल जाता. जशें आमी आमची ल्हान भुरगीं आहा जाल्यार तीं उलयत जाल्यार आमी खुशाल जाता काय दुखी जाता? अशें केलें जाल्यार आमी खुशाल जातलीं? कितें सांगता कितें सांगता? तोंड उगड गो. अरे तोंड उगड रे म्हणटलीं काय ना? आयज देव आमकां म्हणना जायत? कळलां तुमकां? तोंड उगडटलीं? प्रेज गॉड. चल आतां आमी मागण्याक वचया. तुमकां बेश्टें उदाहरण दिलां हें. त्या मागण्याक वचया. उबी रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. ही जावन आसा खुर्साची निशाणी. आनी हो खुर्साची निशाणी आमकां दर दिसाक जायी, दर एकल्याक जायी. तेन्नाच आमकां ओळख मेवता आमच्या जिविताची. ह्या खुर्साचेर सुरवातेक आदल्या काळार पातकी मनशाक किडायताले. कोणाक? पातकी मनशाक. ओ आनी कोणाक? अस्कोत मनशाक. पूण जेन्ना देव मनीस जावन येयलो आनी ताचें नांव जेजू, तेणें एकूय पातक करूंक ना. तेज्या तोंडांतल्यान कसलीच लबाडी भायर सरोंक ना. ताका पातक केलो,
हॉर्सान तेजेर पातोक घातले आनी ताका खुर्सार खेळयलो. पयले त्या खुर्साचेर लुती उडयताले. आमी जर पळोवंक ना, पूण इतिहासान आमी आयकता. पूण जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना तो कुरिसबाग घेवन जालो. त्या कुर्साक एक दर्जो मेवलो. आमी जुस्ता न्हू, केन्ना आमकां एक दर्जोचो हक्क जावो, घोव बायले कडेन झगडटा, तुजी मांय चलयता सगळें ना, म्हाका कुशीन जाय न्हू, झगडटा काय ना. तेच भाशेन ह्या संवसारान जेजून सैतानाचेर जैत व्हरून हक्क घेतलो. त्या कुर्साचेर रगत वारयलें, त्या कुर्साक बागेवन जालो. सगल्या लोकांन त्या कुर्साक मान बागयली. आयज तुमी बागयता काय ना? आमी सगळीं बागयता. कित्याक बागयता काय? प्रेज गॉड. त्या कुर्सा वरवीं जेजून आमची सोडवण केली आनी तो सोडवणदार जालो आख्ख्या संवसाराचो, न्हय थोड्याच मनशांचो, न्हय आपणाकूच आपयतल्यांचो, न्हय आपणाशी येतल्यांचो, पूण सोडवणदार जालो शेणलेल्याचो पासून, आपणाचो कोण मोग कोन्ना तेचो पासून. खंयचोय तो जावं, ताका जात लागोंक ना, ताका धर्म लागोंक ना, ताका एकूच लागलें, तूं म्हजो भाव आनी हांव तुजो भाव. एकवट आनी मोग दोगांचो एकवट जालो आनी एकवटान मोग जालो तर दोग जाण एकठांय जाल्यार तिसऱ्याच्यान तुजेर आनी म्हाजेर जैत व्हरोंक जायना. जाता? हेंच जाय जेजूक. हेंच जाय आमच्या जेजूक. हेचो भावार्थ आमकां जाय. हांव कोण आनी जेजू म्हाका कोण. आनी एक फावटी सांगता, आमी आयज बरे भाशेन आयज भावार्थाची शिकवण आमी शिकया. हांव कोण आनी म्हाका जेजू कोण. तर एक घडीभर दोळे बंद करुया आनी आमच्या भितर जिवितान आमच्या ओतोसकारान भितर सरया. आमचो आमी उगडास करया. हांव कोण गायतो? हांव कित्याक ह्या संवसारान जियेतां आनी कसो जियेतां? कुशाला गाय हा म्हाका? दादुशी हा गाय हांव? कांय कुशालकाय ना म्हाका कडेन. आनी कित्याक ना? वो दादुशी हांव आसा, कुशाल आसा आनी कित्याक आसा? हे दोन वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी बापाक उलो मारून बापा लागीं मागोया. त्या पवित्र आत्मो जो देवान आमकां दिला आपल्या पुता वरवीं, आमच्या बऱ्या कामाक लागून न्हय, आमी बरीं मनशां म्हणून न्हय, आमी देवाक कितें फायदो कोत्ता म्हणून न्हय, पूण आपल्या पुताचे काकुतीक लागून, ह्या देवाच्या उतरान काकूत आमकां मेळचे पासत देवान हो पवित्र आत्मो आमकां दिला. आनी दर एक मनीस जावन आसा आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर, पवित्र आत्म्याचें घर. पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा जाल्यार म्हाका आनी कांयच उणें ना. हो पयलो भावार्थ आसूंक जाय म्हाका. पूण आमी तुटून पडटा. आमी पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा, आमी नको, आमी वळखना, कित्याक पवित्र आत्मो कोण तो आमी नको. जरी तर हांव जाणा पवित्र आत्मो कोण तो, जाल्यार म्हाज्या जिवितान ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हाका कितें जाय तिलें सगळें देवान दिलां. त्या कुर्साचेर तेणें सांगलां सोंपाटलें. इट इज फिनिश. जें कितें जाय तितलें तुका मेवलां आनी जें कितें तुका कडेन आसा, कितें वायट आसा, त्या कुर्साचेर काबार जाला. जर तुका चोर म्हणटाले तें चोरपण तिका काबार जालें. जर तुका फोटींग म्हणटाले, जर तितून तूं पावला जाल्यार तें फोटींग म्हूण काबार जालें. जरी तुका लाचार दिसताले वो तुका लाचार म्हणटाले, वो गरीब म्हणटाले, जाल्यार तो त्या कुर्साचेर काबार केली. आपूण विगडो जालो, आपूण गरीब जालो, स्वर्ग आनी संवसार दोनी तुजो आनी म्हाजो रोसणार आनी तुका आनी म्हाका ग्रेस केलें. दर एक वस्त त्या कुर्साचेर ताणें आमकां मेळोवन दिली आनी म्हटलें सोंपाटलें. तें म्हटलें सोंपाटलें. तर आयच्या दिसाक तेंच तेणें घेवन जे आमच्या जिविताचे कश्ट, त्रास, दूख,
ओकमान शिराप जेजून घेतले आनी ते सोपाडले. आनी आयज आमकां त्या कुर्सा वरवीं जैत दिलां आनी जैत जावन आसा आमचो भावार्थ. आनी एक फावटी सांगता, जैत जावन आसा आमचो भावार्थ. तर ह्याच भावार्थान जियोंक बापाक उलो मारून, बापान दिल्ली देणी उगडास करून आमी बापाक आर्गां दिवया. पयले सुवातेर बापान आमकां आयचो दीस दिला, आयच्या दिसाचो उजवाड दिला. ह्या उजवाडा भितर जें कितें आमकां जाय वारो, तो वारो आमकां दिला. ह्या वाऱ्यान, ह्या उजवाडान आमकां एक जिवीत दिलां. ह्या जिवितांत एक भलायकी दिल्या आनी हे भलायकेक जें कितें जाय तितलेंय देवान आमकां आपल्या पुता वरवीं दिलां. तें जावन आसा ताजें उतर. जरी तर तें उतर आमी घेतात, तें उतर आमी उलयतात, तें उतर शिंगतात, तें उतराचें भावार्थ दवरता, जाल्यार तुका आनी म्हाका कांयच उणें ना. कितेंच उणें ना. ताका सगलें देवान आमकां दिलेलें आसा. आनी हें मनीसकूळ नोको आसलें देखून, हें नोको जावन मनीस एका ओकमानीत जावन ह्या फटींगपणान ह्या संवसारान मनशाक, बऱ्या मनशाकूय त्या कुर्सार खेळयताले. तेका लागून जेजून हें सगलें उणेपण काडून घेतलें, आपूण त्या कुर्सार मेलो, आपलें रगत वारयलें, पातकाचें वो आमचे वस्कोतायेचें उणेपण काबार केलें. हें देणें फकत एकल्याच्यानूच करूंक जालें. तेन्ना हांव ताजें जेजू आनी जेजून बापाक आपली भेट केली. आनी ह्या कुतर आमकां सांगलें, हांवें केलां तें तुमी करात. हांवें तुमचो मोग केला, तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. तर बापा, आयच्या दिसाक ह्या तुज्या पवित्र आत्म्याच्या पदवे वरवीं आनी तुवें दिलेल्या ह्या देण्या वरवीं आमी अनुभवूंक आनी हें तुजें उतर आयकून आमचें जिवीत बोलदूंक आनी आमी एकामेकाचो मोग करूंक ती कृपा तुजी आमकां तुवें दिल्या म्हणून आयज आमी तुका आर्गां दिता, वाखाणटा आनी दिनवासता तुज्या पुता आनी आमच्या सोमिया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगलीं व्हडल्यान प्रेज द लॉर्ड. एकामेकाक पळयात, मातशें हांसोन आसात. बाय फाटल्यान पळय तूं, एकामेकाक हात दियात. तूं बसोन रावला, तूं हांसोंक जायना म्हाका पुणी. प्रेज गॉड. ही सुरवात जेजून सांगलेल्या उतराची. हांवें तुमचो मोग केला. मोग करता तो मनीस एकामेकाक मोगाचे फ्रेंड मेळटा. ते रडटा काय आसता? दोगूय मोगाचे इश्टिनी मेळटा. रडटा काय आसता गो बाय? आसता. जाल्यार तुमी कित्याक हांसोना एकामेकाक? एकामेकाक हांसात. आनी हें उतर भागेवन पावलून आमकां शिकयलां. बसत भाव, बसत. आयज आमी शिकोया. तुमी समजोच्यात हांव व्हडलो शिकणार म्हणून. हांव तुमच्या मुखार झिरो. पूण देवाच्या सांगातान आनी तेज्या उतरान आनी तेज्या आदारान हांव तुमच्या मुखार उबो रावला, एकलोच हिरो. तुमच्या मुखार उबो रावला हांव हिरो म्हणून. पूण हांव हिरो न्हू, हांव तुमच्या मुखार झिरो. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेन्ना तो म्हाज्या भितर आहा म्हणून हांव ताका वळखला. ही म्हजी कूड तेज्या आत्म्याचें मंदीर. तेजो आत्मो म्हाज्या भितर आसा, देखून हांव हिरो. आतां हो म्हजो देवाचो आत्मो म्हज्या भितर आसा, तो आत्मो तुमच्या भितर ना. जाल्यार तुमी हिरो जावंक नाका. कशें हिरो जाता? हिरो कितें करता? रडटा काय आसता? हिरो आपल्याची पदवी दाखयता काय पदवी काडटा? दाखयता. जाल्यार तुमी दाखोवंक नाका. प्रेज गॉड. जातलें? आर्गांचें चूक. देवाक एक ताव्याची भेट दिवया. आतां हे तावयो म्हणल्यार तुमी कोणाक म्हाका म्हणल्या काय देवाक म्हणल्या? जाल्यार तुमी सांग जावंक जाय म्हाका देवाक कित्याक म्हणल्या त्यो. देवान ही म्हाजी मातयेची कूड, हे मातयेचें गोर आपलें मंदीर केलें, आपलो आत्मो म्हज्या भितर घातला आनी आयज हांव तंदुरुस्त आसा.
म्हाका सोबिता येयल्या. जशें हें घर बेश्टें चिऱ्यांचें आसलें, ताका प्लास्टर केलो, पेंटींग केलें, त्या घराक सोबिता येयली. वय काय ना? तेच भाशेन ही म्हजी कूड मातयेची घडलेली देवान, पूण आपूण येवन तितून भितर ठिकाणी केलें आनी म्हाका ताकत आनी बोट दिलें. ताका लागून हांव सांगता आसात मातशें कोट्टा तेन्ना देवाची पदवी म्हाज्या भितर आहा देखून जेन्ना घराक बरो पेंट मारल्यार घर बरें दिसता काय वायट दिसता? पयस रावन लोक कितें म्हणटा? बरें दिसता तें. आनी तूं हांसत जाल्यार तूं लोकांक बरो दिसतलो काय? अरे बरो मुर्तो हांसत्या तोंडाचो. कितें गो बाय भयणी म्हाजे, कितें चिंतून बसलाय? चिंतना भायर उडय आनी हांसत्या मुखामोड घेवन राव. प्रेज द लॉर्ड. एकामेकाक पळोवन आसात, एकामेकाक कितें तरी पूण घरच्यो खबरो सांगूं नाकात. देवाचें उतर आयकून तुमच्या काळजा मनान खुशाल जावन आसात आनी दुसऱ्याकूय हांसोयात. अरे तें हांसता मरे, कित्याक? अरे तो हांसता मरे, कित्याक हांसता? देवाच्या उतराची समजणी मेवल्या देखून, देवाच्या उतराची पदवेची ओळख म्हाका मेवल्या देखून. आयज हांव तुमचे मर उबो कित्याक रावन आसा? म्हजो देव म्हाज्या भितर तिकाण करून आसा, ही ओळख म्हाका मेवल्या आनी ही ओळख हांव तुमकां दिवपाक जाय. हांव आशेतां हांवूय तुमच्या भाशेन, हांवूय वस्कोत, हांवूय संवसारीक, हांवूय पथकान बुडलेलो, हांवूय त्या रेबान लवलेलो. केन्ना? जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराची ओळख नासली. हांवूय कश्टावतालो, हांवूय रडटालो, हांवूय झगडीं कोत्तालो, हांवूय वायट चिंततालो. पूण आयज म्हाका तें वायट चिंतना येयना. आयज म्हाका झगडीं करूंक नाका. झगड्यांच्या जाग्यार आसत जाल्यार हांव मातसो फाटीं सोंसता. पूण जाता जाल्यार त्या झगड्याच्या जाग्यार पासून हांव देवान पदवी म्हाज्या भितर दिल्या ती हांव तुमच्या भितर घालूंक सोदतां. कित्याक? देव पदवेदार काय झगड्याकार पदवेदार? देव पदवेदार. आनी ती पदवी तर तुकोडेन म्हाकोडे आहा जाल्यार आमी कितें ना कितें उपाय काडटात. तो देव आमी काडिनात, देव आमकां तो दिता आनी आमी दुसऱ्या मदें वांडटा. घडटा काय घडना? हें उदाहरण दिता. समज दोग जाण भाव झगडटा. भाव भाव झगडे आसतात न्हू. भुरगीं आसतना दोगूय एके भशेन जेयता, तरी आमकां कळना तेन्ना ती झगडीं चालू जाता. माई तर बरयता जायत आनी एकल्याक तर 2 दिले आनी एकल्याक 1 दिले जायत, ताका राग येता. भुरग्याची झगडी कमी आसती का भाव भावाची? एकल्याक जर बरें दिलें जायत आनी दुसऱ्याक मातशें तर म्हाका झगडी कोत्ता. आनी त्याच तितूंतल्यान, त्याच शिकपांतल्यान, त्याच जिवितांतल्यान आमी वाडटा. पण आमी कितें म्हणटा? भाव म्हाजो, भाव म्हाजो. भाव भाव बरें उमेदीन आसता, पूण लोक मारूंक येयत जाल्यार दोगूय एकठांय जावन लोकांची बुडकां फोडटा. घडना? तुमच्या जिवितान घडोंक ना? म्हाज्या जिवितान घडलां हें. म्हाका कोणाक म्हाज्या भावाक कोणाक म्हाज्या नाका आहलेलें. हांव आसतना तूं म्हाज्या भावाक मारता, आंगार धांवतालो. पूण व्हडलो जालो तेन्ना हांवूच म्हाज्या भावांतल्यान पयस सरलो. कित्याक? घडये तें आतां चिंता हांव. घडये हांव मांयचे भशेन माय म्हाका बरयताली तेन्ना घडये हांव झगडटालो काय? तेन्ना घडये हांव त्या जेवणाक लागून कुशीन सोदतालो काय? आनी उगडास येता जाकोबाचो आनी इसावाचो. इसावान खंय आपलो व्हडपणाचो अधिकाराचो हक इबाड केलो एका अन्नाक लागून. जाकोबान ताका अन्न दिलें आनी ताणें आपलो आशिर्वादूय बापायचो आसलो तो जाकोबाक दिलो. आयज अशें कितें जालें काय? देवाचो आशिर्वाद आसलो एकामेकाच्या हेकोड हांवें तुमचो मोग केला, एकामेकाचो मोग करात. त्या अन्नाक लागून झगडलेले काय आमी? ते चॉकलेटीक लागून झगडलेले काय आमी? ते बिस्किटीक लागून रडलेले काय आमी? म्हाका सारको वांटो मेळना म्हूण रडलोलो काय हांव? ते तेन्ना म्हाका कळोंक ना. आनी हे वय तीच बिस्कीट आतां संवसाराची गिरेस्त काय? पांय मांयचें बाटमेस, पांय मांयचें घर. म्हाज्या घराक कांय भाव झगडचो ना, झगडटा. पूण पांय मांयच्या घराक लागून दोगूय झगडटा. तरी हांव कितें? अन्न, हुक्याचें देणें. हें देवाचें हुक्याचें देणें आमी वांटूंक शिकोना अजुनूय.
कित्याक आमी देवाक अडकोना. कोणाक अडकोना? देवाक अडकोंक ना. कित्याक देवाक अडकोंक आमकां कारणूय ना. आमी देवाक केन्ना पळोवंकूच ना. कोणें पळयला देवाक? देवूच सांगता देवाक केन्नाच पळोवंक ना. ती भयण काल वाचताली ती येवंक ना आयजू? तूं वाचता? सवकास वाच, फास्ट एक एक उतर वाच. हां, जॉन, गॉस्पल जॉन, पयलो एपिसोड, 18 वड. देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना. 1 जॉन न्हू, गॉस्पल जॉन, हय, जॉन 1:18. नको जाल्यार विचारात. म्हाका जाय तो टायम आहा तुमच्या सांगाताक सारपाक. म्हाका हरी हरी खंय वचपाक नाका. हांवें पिक्चराची तिकेट काडून हिंगा येवंक ना. पिक्चर कमी जावन म्हाका चुकतलें म्हणून हांव तिकेट काडून येयलां. देवाच्या उतराची म्हाका जाय तो वेळ आसा देवाचें उतर उलोवंक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जें कितें देवाचें उतर हांवें घेवन तिकेट घेवन येयलां ती तिकेट तुमकां दिवंक आयलां. आयकलां तुमी? हांव ती तिकेट तुमकां दिवनूच हांव वयतलों. आनी ते तिकेटीचो तुमकां तो वालोर कळत जाल्यार ती तिकेट तुमी तुमकां दवरची ना, तेचो वालोर दुसऱ्याक पावयतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस. वाच गो बाय. देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना. देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना. मागीर पूण पूण जो बापाच्या गोपांत आसा. प्रेज द लॉर्ड. एक मिनट हां बाय, मातशें फुडलें कधी बस. ते दादल्याच्या फाटल्यान दिश्टी पडना म्हाका. तुमचें तोंड पळयत जाल्यार हांव खुशाल जाता. तेका लागून हांव फुड्यान मुखार बसयता तुमकां. तूं येवन फुडल्यान एक दिलेर बस. फाटल्या फाटल्यान वचनाका. ती भयण फुडल्यान बस आनी खंय हिंगा बस फुडले कोदेलीचेर. ताका जाय ए अशी बसाय मुगो. कोदेली खाली कित्याक जाता? फुडल्यान फुडल्यान बसाय बाई. फुडल्यान बस. चय आतां आमी एकामेकाक दिवंक सोदिना. म्हाका जाय तें तुमी दिना, तुमकां जाय तें हांव दिना. मागीर कितें जातलें? वांटा तें देव मेवतलें आमकां? लायणी घाल्यार सगल्यांक सारकें गावता काय ना? सायबिणीक वयता तुमी सायबीण चलता न्हू? सायबीण चलता मगो? वयताय सायबिणीक? चोणाक घेवपाक सगलीं लायणीक रावता? चोणाक घेवपाक लायणीक रावता काय म्हाज्या फाटल्यान न्हू? काय एकले हिंगा रावता आनी एकले ते हाडल्या तेरांत रावता? हे देवाच्या उतराचे चोणे, हे चोणे मोगाचे चोणे. हे मोगाचे. तुमी मुखार रावता तितलेच म्हाज्या तोंडाक पळय जाल्यार तुमकां समजतलें. तुमचें रुपणें चोवपाक लागून हांव आपयना तुमकां, पूण म्हाजें रुपणें चोवपाक तुमकां हांव आपयता. कित्याक म्हाजें तोंड म्हाका दिश्टी पडना. पूण म्हाजें तोंड तुमी तर पळयत, म्हाज्या तोंडाक कितें भायर सरता तें तुमी समजतलीं आनी तें तुमकां बऱ्याक पडटलें. कळ्ळां? ताका लागून म्हाका तुमी एकामेक पयस पयस रावलेलीं नाका. म्हाका बरें दिसना. आनी स्वता हें म्हाज्या जिवितान हांव घडोवन हाडटा. जर हांव इगोर्ज्या मिसाक वयता जाल्यार त्यो बायलो कितल्यो दादले कितले हांव तें पळयना. केन्ना येयलेलीं आनी केन्ना जाल्यार हांव तेंय पळयना. हांव लोकां मदल्यान देखून चलोन चल्लो फुडें लुगार मेवतात. आनी हांव जाणा फुडें लुगार आसताच. कित्याक फुडें बसोंक सगळीं लजतात. फुडें बसोंक सगळीं लजता. म्हाजी बायलूय लजता. ही पळय फाटल्यान बसता. इगोर्जे मिसा गेले तशेंच म्हाका ओडून ओडून धरता आनी मागीर कितें दाखयता? एक्शन आनी मागीर एक्शन दाखयता. आनी देखून हाटी बसलां. तिगाय फोंकली मारली फाटीं बसून जाल्यार तुका लागून आख्खी इग्रोज पिड्यार जाली. कित्याक सगलो लोक फाटल्यान पळयतलो. पळयतले काय ना? सगळ्या लोकांचे मीस पिड्यार, सगळ्या लोकांची शिकोवणूय पिड्यार. त्या जाग्यार जर तूं फुडें बसला आनी तुका तो त्रास आसा जाल्यार तुजे त्रास फुडें पोवन तूं देवाच्या
उतर आयकोन तुजे त्रास काबार जातले आनी तूं फाटल्यान सगळी काडटा जाल्यार सगलो लोक तूं फाटल्यान पळयतलो. सगल्यांक डिस्टर्ब करतले काय ना. ताका लागून तुमी आतां फुडें येयात आनी जेजून सांगलां तुमी कश्टावतात अजाच्या बारांच्या आपल्यात ती सगलीं एकली म्हणोंक ना, सगलीं म्हजेशी येयात. तर जणांकडल्यान चिंतचे कसले म्हाका त्रास आहा जाल्यार आनी तेच त्रास फकत जेजूच्यानूच सुटके करूंक जाता. केद्दोय व्हडलो ब्रादर जालो तेज्यान सुटके करूंक जायना. पूण तेज्या तोंडांतल्यान उतर भायर सोदता, तेजे एक्शना प्रमाणे तुमी समजता ते घडयेर तें एक्शन तुमच्या भितर येता आनी तीच उतरां तुमी उलोवंक शिकता आनी तें उतर देवाचें तें उतर तुज्या भावार्थान तुका सुटका दिता. न्हय ब्रादराक लागून दिना पूण देवाच्या उतराक लागून. आनी तुमी शिकत जाल्यार तें उतर तुमी उलयत जाल्यार तें एक्शन तुमी समजत जाल्यार तूंय तें करूंक शिकतलें आनी तूं शिकता तेन्ना तो ब्रादर हिंगा पाकटे हालयता शेवण्या भाशेन तेज्या वयर बरी तुमी पाकां हालयतलीं. खुशालशी पाकां हालयता ती सुकणी घेवता उठता काय बसता. मग तुमकां उडोवंक नाका, खुशाल आसूंक नाका. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी सगळीं खुशाल आसूंक जाय. तुमी खुशाल आसत जाल्यार देव खुशाल जाता. आमची खुशालकाय देवाची बसका. देखून देवान म्हटलें तुमी दोगोत एक जाण म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यार हांव तुमच्या मदें. हिंगा देव आसा काय ना. जाल्यार आमी हिंगाय ऐकलें तिंगाय ऐकलें तिंगाय ऐकलो शेणोन रावले जाल्यार देव कोणा फाटीं फुडें व्हरून पळयतलो काय. आमी तर सगळीं एकठांय आसा जाल्यार देव आमच्या मदें आसा. म्हळ्यार कितें समजलें तुमी ह्या उतराचेर. देव कोण. देवाचें उतर. आनी सगळीं एके भाशेन रावन एकामेकाक सांगातान एकामेकाच्या सहकारान आसत जाल्यार तें उतर आमकां सगल्यांक समजतलें आनी तें उतर आमी सगलीं वडकोवन देवा सांगाताक जियेतलीं. आयच्या दिसाक कितें हिंगा शिकता तें तुमच्या काळजान रिगतलें, तें तुमकां भलायकी दाखयतलें वो तुमकां वाट दाखयतलें आनी त्याच उतरा वरवीं दुसऱ्याक तुमी पावयतलीं. तोच देव. तेणें सांगलां हांव तुका सोडचो ना, हांव तुका सांडचोय ना. तर आमी जाणा काय देव आमकां सांगाताक आहा म्हणून बेश्टें वय म्हणटा तुमी. आसा. प्रेज द लॉर्ड. जाल्यार तूं फाटीं कित्याक बसता तर. देव केन्ना फाटीं रावलो. जेजू फाटीं रावलो. जेजू फाटीं रावलो. तो लजलो, तो भिलो. क्रुसाचें मरण मरोंक देखून भियोंक ना तो. पत्ते सांगलें तेणें तें मात्ता जायत काय ना. बापा तांकां बोगूस कितें म्हटलें. आतां तुमी म्हाका बोगसण दिवचें पडटली. बापा एक ब्रादराक बोगूस तो कित्याक पत्तो पत्तून आमकां सोंतायता मुखार यो म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. वाच गो बाय तें आयकात हें बरे भशेन आयकात. हें कित्याक घडटा तें. देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना. देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना. देखून आमी देव खंय आहा तो आमकां मेवना. देवाची ओळख आमकां ना. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी इगोज्यो वयता, आमी नोयना कोत्ता, वो आमी लातिनी कोत्ता, वो आमी हेका वयता. कितें जायतें आमी देवस्पणां कोत्ता काय कोन्ना. तें देवस्पण आमकां कितें दिता काय हें आमी समजूंक जाय पयलीं. इतलीं वर्सां करून म्हाका कितें मेवलां काय. कित्याक म्हाका देवाची ओळख मेवंक ना. देव कोण तो नको. देणारो कोण. देव. आमची देवस्पणां देणारे आमकां देवस्पणां कांय मेवना आमकां. हें हांव तुमकां दाखयतां म्हाजी वाच. पूण मातशें राव. हें पूण हुंयच्याय उतरान हुंयचेय ओडीन आहा पूण म्हूण मेवता जाल्यार तुवें 10 पावटी तिंगा लक्ष घालूंक जाय. पूण कित्याक. इंग्लिशीन बट म्हणटाय तुमी न्हू. हय. तें कित्याक. कितें तरी तिंगा बलदप जाता. आगे मूड पिछे मूड, दायें मूड बायें मूड. पूण गरजेचें कित्याक रे आगे मूड. कित्याक पिछे मूड.
पूर्ण गरजेचें जें तें पूर्ण घालूनूच जी फुडली ओड आसा ताका तो फाटले ओडीक सांगात दिता. पूण जो बापाच्या गोपान जो आसा. बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. आतां हें उतर वाचीत जाल्यार आमी पोन्ने कोरान भितर वचत जाल्यार पोन्ने कोरान कितले व्हडले बोगोत येयले, कितले व्हडले प्रवादी येयले. उलो मारून देवा कडेन उजो दिवं वयलो, देवाक उलो मारून देवान आयकून दर्या दोशी केलो, व्हडली व्हडली होजापां मिरागरी केल्यो, पूण तांकां पासून देव पळोवंक मेळोंक ना. तुमकां मातसो अकमान जायत घडये तूं आनी कितें सांगूंक सोदताली. तिणें देवाक पळोवंक ना जाल्यार कशें केलें तें? मोइजेसान देखून देवाक पळोवंक ना, एलिजान देखून व्हडली देवा कडेन मागून उजो दिवं वयलो, पूण देवाक पळोवंक ना. पूण एकल्यानूच पळयला तो कोणें? तुजें आनी म्हाजें नशीब. जो आमी वडील म्हूण मानून घेतलो, सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेतलो, जेजूचें नांव घेवंक आदार मेवलो, जाल्यार तेणें देवाक पळयला. तोच देव तेणें आमकां पळोवंक फावो केलो पवित्र आत्मेचें. समजलां तूं म्हाका सांगलां तें? तुज्यान आनी म्हाज्यान देवाक पळोवंक जाता. आनी कसो? पवित्र आत्मेच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक स्वता मानून. देखून ताणें सांगलें फिलिपाक, जॉन 14:12 पळय कितें तें, जॉन 14:12, देवाक पळोवपाची ओडूक. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता. फिलीप सांगता, जॉन 8:12. आठ 14:8 फिलिप 14:8. जॉन गॉस्पल 14:8. फिलिपान ताका म्हणलें, एक मिनीट, आमकां देवाक काशा आहा पळोवपाची, आमकांय पळोवंक जावं न्हू. आनी आतां जेजू आमकां दाखयता. जर आमी जेजूक स्वत म्हणटा जाल्यार जशें ते जेजू वांगडा भोंवताले, कोण ते? आपोस्तल. आतां आमी शीस न्हू जेजूचे, आमी जेजू वांगडा भोंवता न्हू. जेजू आमचो सोमी, जेजू आमचो दोनी, आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आमी जेजू जेजू म्हणत आसा न्हू. पूण आजुनूय बापाक पळयला काय आमी? आतां पळयात जेन्ना ते भावार्थ एका म्हणटा भावार्थ, जेन्ना ही उतरां आनी भावार्थ आमी घेता आनी ह्या भावार्थान आमी जियेता जाल्यार दिसो नासलेलें दिसता. भावार्थ म्हळ्यार कितें? दिसो नासलेलें दिसता, नाहलोलें आसा. देवान म्हटलें उजवाड जावं, उजवाड जालो, नासलोलो आसा. तर हेका लागून देव कोणें केन्ना पळोवंक ना, पूण नव्या कोरारान जेजू संवसारांत येवन जेजून देवाची आमकां वळख दिल्या. देव कोण तो? वाच. फिलिपान ताका म्हणलें, सोमिया, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. आतां तुमी कितें म्हणटली? बाप खुंया? आमकांय दाखय बाप. देव खुंया? नाका आमकां म्हणोंक नाका, सोदूंक नाका. उलयल्यारूच आमकां मेवतलें, सोदल्यारूच आमकां मेवतलें. कितें सांगता जेजू आतां आयकात. वच फुडें वच मुगो. जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो. फिलीप
इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा. पुरो मातशें राव. म्हज्या भाव भयणांनी, देव आमच्या सांगाताक आसा. आमी बालतीम गेला तेन्ना सावन आमची देवाची कृपा आमच्या सांगाताक आसा. उपरांत आमी देवा सांगाताक आमच्या वडिलां बाराबर आमी आसा. देव आसा, देव आसा, देव आसा, देव आसा म्हटलां काय ना. आमकां वडिलांनी आमकां शिकयलां. पूण देव कोण तें शिकोंक ना. शिकल्या ना. हिंगा येता, देवाचें उतर आयकोता आनी कितें सांगता. मिलाक आमी येता हिंगा फकत मिलाक. हांव मिलाक रे मेवली बरो रे ती ना मागणें बरें आं. कितें जालें तो पॅरलायज जालो म्हूण चलोंक लागलो. तें व्हडलें न्हू म्हाज्या भाव भयणांनी. बरी मिलाग्र बरो रेतीर तुजे जिवितांत तुजी नवसणणी जाल्या पळय ती. तुजी मनाची चिंतनां बदलल्या पळय ती. आनी ही आशा जेजूची. मन बदलात सर्गेचें राज. म्हाज्या मनाची नवसणणी जाल्या. म्हाज्या मनान कितें आसा, हांव एक पाटी बरो जाल्यार पुरो. हांव सदां जेजू बराबर रावतलो. हांव सदां जेजूच्या सांगाताक भोंवतलो. पूण बरो जाल्या उपरांत मागीर हांव सदां कितें करून भोंवता, काम सोदूंक भोंवता. न्हू बाय. 8 दिसांक वो म्हयन्याक एक फावटी देखून जेजू वचून भासाभास करून जेजू कडेन उलोवंक सोदिना. टायम ना रे. आतां हॉलिडे ना म्हाका. काय हो टायमाक वचोंक जाय ना जाल्यार कितें आयताराचें हॉलिडे ना रे. आयताराचें म्हाज्या भयणीच्या चेड्याचो बड्डे आहा. म्हाजोय न्हू, कोणाचो, भयणीच्या चेड्याचो. आनी जेन्ना जेजूक सोदूंक भोंवता तेन्ना भयणीचो चेडोय नाहलो आनी बड्डेय नाहलो. तेका लागून हिंगा सांगता परतून वाचपाय तें. फिलीप जेजून जाप दिली. फिलीप इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. आतां ही चल्लेलें एकल्यान फिलपान, म्हाकलेलें एकल्यान फिलपान. पूण जेजू आतां सगल्यांक सांगता. आमी आहाय जेजू बराबर सगलीं. आमी बावडचांतल्या जेन दोगां 3 जाण म्हज्यान एकठांय जाता. हांव तुमच्या मदें आसा हें उतर आयकोन आमी जाणा. ह्या उतराचेर आमी केन्ना केन्नाय आयकोन आमचो बावार्थ वाडयता काय, वय. ह्या उतराक लागून आमी गायता काय, वय. आनी उडास ना देखून जाल्यार आमकां हिंगासर ह्या जाग्यार पावल्या उपरांत उडास येता काय तो. जेन्ना हिंग जालें कोण आमच्या मदें जेजू आहा, ओ देव आहा म्हटलें काय ना. आनी केन्ना म्हटलें तेन्ना उडास उत्ता काय ना आमकां, वय. गरजेक पडटा तेन्ना आमी तें म्हणटा काय ना. तान लायल्यार उदक पिता न्हू. तेच भशेन गरजेक पडल्यार आमी तेंच उदक. आमचो देव जावन आसा ताणलेल्याक पिवण आनी भुकेलेल्याक जेवण. आनी आमचो देव जाता तें उतर देवाचें. पूण आमी कशेंय घेतात तेजेर धरलेलें आसा. आमी तानेक घेता काय भुकेक घेता. आनी तेणें सांगलां तुमकां तान लागल्यार म्हजेशी यात, भूक लागल्यार म्हजेशी यात. पयशांनी न्हू, फुकट हायात. आमी हांगासर हें देवाचें उतर मेवता तें पयशांनी तिकेट काडटा. पूण हें सोडून आमकां तर थिंगासर एक कितें एक पिक्चर आहा वो एक आनी कसलेंय आहा जाल्यार आमी तिकेट काडून लायनीक रावन वयतलीं काय वयचीं ना. फुकट मेवता तें बरें न्हू रे. हें तिकेट आनी ती मागीर तिकेट काडून काबार जावन तें येयले येता तेन्ना वाटेक आगो बाय त्यात कसो जालो पंच मरे. कितें पंच मरे. बेश्टोच गेलो हांव. टायम पिड्यार गेलो काय बा थिंगा गेल्लो जाल्यार पूण कितेंय जावपाचें. देवाचें उतर आयक चिंत मनशाक करचें हातीन केल्या उपरांत ना तुज्या हातीन. अशें म्हणणें आहा आमच्या जाणट्याची न्हू. आमी आयकल्या आमी जाणा तरूय आसतना फ्रेंड वयता हांवूय वयता. आवय लोक कितलो रे थिंगा. कोणाक पळोवंक गेलो हांव, लोकांक पळोवन खुशाल जावंक गेलो. तर हिंगा जेजू सांगता कोणाक पळोवन खुशाल जा पळय तो, कोणाक पळयल्यार देव मेवता तो. वाच. जीं कोण म्हाका पळयतात तीं म्हज्या बापाक पळयतात. मातशें मुखार पयले सान वाचू.
फिलीप देव जेजून जाप दिली. जेजून ताका परतीपाळ केलो. प्रेज गॉड. फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून पळय पळय पळय, हांव आसा म्हणला काय आसा म्हणला? तुमचे सांगाती आसा. आसा, हांव आसा म्हणून ना. पळय, इतले वेळ तुमच्या सांगाती आसा. आमी आतां स्वतंत्र कोण आसा? जेजून जाप दिला, जेजू आसा, आमच्या सांगाताक आसा. मागीर आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. अजून तुवें म्हाका वळखोंक ना. मागीर जीं कोण म्हाका पळयतात तीं म्हज्या बापाक पळयतात. प्रेज द लॉर्ड. देवाक केन्ना कोणें पळोवंक ना, पूण जो कोण जेजूक पळयता तो बापाक पळयता. आतां जेजू कोण म्हूण कशें कळटा? जेजूक पळोवंक कशें जातलें? जॉन 1:14 आतां फाटीं या 1:14. पयलो जेजूक पळोवया. सोबद मनीस जावन मनीस जावन दिश्टी पडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही समजलं जाल्यार जापकोतली न्ही. हालेलुया म्हणली. सोबद मनीस जावन दिश्टी पडलो. कोण तो सोबद? जेजू. हो गूट एक आमी मिस्तेर म्हणटा, आमी तेर्स कोत्ता. बडे गाबऱ्यान आमकां मरे खबर दिली आनी देवाचो पूत कितें म्हणलें? आंकवार मरी गोरबेज जावन एका पुताक जल्म दिलो. पूण खबर आयकोन आसतना ती गोरबेज जाली. खबर आयकोन खबर ती गोरबेज जावन एका पुताक जल्म दिलो. ताचें नांव हिंगाय तेंच सांगता. हो गूट हो नियाळ हो गूट आमकां समजत जाल्यार, सुरवातेचो हो गूट आमकां समजत जाल्यार उरलेलें सगळें समजता. हें बी हो जेजू, हें देवाचें उतर, हें बी देवान देवता वरवीं ओंपलेलें बी आंकवार मुरेच्या काळजांत. आयज दर एक एकल्याच्या काळजांत तें बी ओंपता. तें बी खंय पडलां काय? वाटेर, कांट्यांनी, होडपाचेर, काय म्हज्या काळजान काय? सोबद मनीस जावन दिश्टी पडलो. म्हज्या भाव भयणांनी ह्या सोबदाची सदपूस कराय. जरी तर कोण सांगता आमकां बरी कंपनी येयल्या आनी तिका पगार भांगाराचे लिबरांनी दिता. तिका पगार कसो येता? गोल्ड कॉइन. हांव इंग्लीश जाणा आतां. असल्या वेळार बरी इंग्लिशेच अटॅक करून सारकें सांगूंक ना. गोल्ड कॉइन पगार रुपया न्हू. इंडियन मनी उणें, लंडनचे पावंडूय उणें, गेमचे डिनरय उणें कुवेटाचे. पूण कंपनी येयल्या ती गोल्ड कॉइन दिता. तूं म्हाका सांग काम खंय लंडन सोदूंक वयतली? कुवेटाक जावंक सोदतली? काय गोल्ड कॉइन मेवता तिका येतली? पूण आमकां तें समजूंक ना गोल्ड कॉइन खंय ते गोल्ड कॉइन हिंगा तुमी सोदूंक या थोडेच जाणांक मेवतली. आनी जर ते गोल्ड कॉइन तुमकां दुसऱ्याक दिवपाची हुशार जाल्यार ती येतली, तुमी दियत जाल्यार. आमी ते कॉइनाचो ते गोल्डाचो आमी फकत हे संवसारीक गोल्ड मातयेचो तेचो वालोर कोत्ता. पूण देवान दिला तें उतर गोल्ड कॉइन तो म्हाज्या काळजाचो जिविताचो सासरीक जिविताचो. म्हूण हांव देखून सांगलां म्हजें उतर भांगारा परस गडवें, चड मोलाचें. भांगारा होवन व्हडतें सांगूंक ना. इस्तोत्रान सांगता 119 इस्तोत्रान म्हण ती वड चोगूड आसना म्हाका. चड करून म्हाका दिसता 71 अशें कितें आहा. म्हण आमकां तेच दिवचो बरो नाका. ते भांगार आमकां भांगार खंयचें जाय? संवसारीक. चोरून वता पळय तें. हें भांगार येयल्यार चोरून वतले आनी वयल्यान वयल्यान म्हाज्या जिवाचोय रिस्क. म्हाकाय मारून उडयतले त्या भांगराक लागून. पूण देवाचें तें उतराचें भांगार मेवलें जाल्यार चोरूंकूय येवचें ना, म्हाका मारूनय उडोवचें ना. पत्तो म्हाजो मोग कोतले कित्याक त्या उतरांतल्यान ताका जिवीत मेळटली. थँक्यू जिजस. वाच. सोबद मनीस जावन दिश्टी पडलो. हें भांगार, ही गिरेस्काय, ही माणकां मोतयां
देवान आमच्या मदें दाखोवन दवरल्या ताचें नांव जेसू. हो मनीस तुजे आनी म्हाजे भाशेन आमी देव म्हणटा तो देवाचें रुपणें घेवन येवंक ना, पयलो मनशाचें रुपणें घेवन येयलो, मनशाची येवजण घेवन येयलो, मनशाचें पातक आपलें पातक करूंक आनी मनशाक सुटका दिवचे खातीर देवान ताका धाडलो. आयज आमी आमच्या भावाकूच भयणाकूच सुटका दिवंक राजी आसनात. कोणाक लागून? संवसाराचे गिरेस्तकायेक लागून. आनी तो म्हणटा संवसारान देवना जाल्यार तूं सरी तेन्नाय तूं मुखारूय तूं ग्रेस सांग पावचो ना. ते मुखार ते मागीर फाटीं व्हरया. हें घे. आनी अशें ताणें आमचें मोदें ठिकाण केलें. कितें केलें? ठिकाण केलें. खूंय केलें? आमचें मोदें. आमी लुगार दिला काय ताका? वस 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 हिंग नाका हिंग नाका हिंग लुगार ना. आमी लुगार दिना. आयकोंक बरें दिसता पूण समजना. कोणें ठिकाणी केलां तें आमच्या देखून तेणें कितें सांगलां तें आमी नको. जी कोणाक म्हजीं उतरां मेवल्यां ताका कितें मेवलां? आत्मो मेळ्ळा पयलो, देव मेळ्ळा, तोच तो जेजू. ताका पळयत जाल्यार हांव देवाक पळोवंक शकता, तेजी ओळख म्हाका मेळोंक शकता. आनी तो आत्मो आहा जाल्यार म्हाजें जिवीत सुरक्षीत आहा. म्हाका बॉडीगार्ड आहा. म्हाजो बॉडीगार्ड कोण? देवाचें उतर. जितली भासावणी हांव उजार कोत्ता तेन्ना सैतान पडोन वेता. दुयेंस पिडेचो नाश जाता, अस्कोताय भिरांतीचो नाश जाता. कांयच म्हाका उणें ना. सोरेस्वर म्हजो गवंडी. कित्याक? कांयच म्हाका उणें ना. तो सोरेस्वर कोण? तें देवाचें उतर. तें म्हाज्या तोंडार आसत जाल्यार हांव तें उचारीत जाल्यार, हांव तें नियाळीत जाल्यार आनी म्हाज्या जिवितान हांव तें अनुभवीत जाल्यार म्हाजी वाट सगळी उक्ती जाता. आमी घुस्पोन कित्याक पडटा? कित्याक आमकां दिश्टी पडना? कित्याक? आमकां देवाचो दोळ्याचो उजवाड ना. देवाचे दोळे खंय? सुर्या परस 10,000 फावटी पोदेवेदार. आमी धांवता हे कोणाक जाय इतले व्हडले दोळे? आमी देवाचें उतर घेवंक सोदिना. आमी कितें करतात? फास्ट फूड. ब्रदर मागणें कर, हांव घरा वयता, म्हाका आनी कांय नाका, म्हाज्यान सोंसूंक जायना. कितें? होंकली मारता पळय ती. मातशें मागणें कर, सुटका येवन हांव वयता. ब्रदर थँक्यू. कितें? ब्रदर थँक्यू, सिस्टर थँक्यू. कितलो पावरफूल, तेच्या हातीक कितलो पावर आहा. बरो तेरे तो इलेक्ट्रीक कारणांत तुका भितर लागून तूं उसळोन पडोंक ना म्हूण. म्हज्या भयणांनी त्या हातीक पावर न्हू, त्या उतराक पावर. हें शिकात. खरेंच गरजेचें. देवान सांगलां पिड्यावंताचेर हात दवरात आनी पिड्यावंत बरें जातलें. पूण केन्ना? तुज्या भावार्थान तूं बरें जालां म्हूण सांगलां जेजून. आमी तो भावार्थ घेता काय बरें जावपाक? आमी ओडगोन घेता काय? देव कोण आनी देव कसो म्हाका मेवता तो? कोणें म्हाका आपयला? तोच देव आनी तोच जेजू. तेंच उतर स्वर्ग सोडून संवसारांत येयलें आनी देव स्वर्गार रावलो. देव स्वर्गार सरांनी येवं ना. देव स्वर्गार सावन तो उडोव घालता. तो पळयता खंय आमकां संवसाराक सगल्याक. पळय पुस्तक सांगता, हांव नको, हांव सांगना. इस्तातानूय सांगता देवाच्या उतरान. पूण जेजू संवसारांत येयलो, तुका आनी म्हाका भेट केली आनी आजून भेट करीत आसा आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं. आयज तो पवित्र आत्मो, तें पवित्र उतर आयज तुज्या भितर आसा. आनी जेन्ना तूं ताका आपणायता तेन्ना तो तुका मेळटा, तुका भेट करता. तूं तयार आहा ताका भेट करूंक? धाकटें उदाहरण दिता पवित्र पुस्तकांतलेंच आनी म्हाज्या जिवितांतलें, आनी हें हिंगासर लागू जाता भावार्थाक. रोमकाराची चीट 4:20 17 वड.
कितले पदवेचे हें तर आमी दिसाच्या दिसाक नियाळ करून तर रावत जाल्यार आमकां देवाची आनी जेजूची ओळख मेळोवंक जायतो आदार जाता. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. बरो मातशें राव सगळीं म्हणत एक पावटी म्हणल्यार तितलें उगडास सुचना आनी समजोचें ना. दोन पावटी म्हणल्यार विटनस जाता आनी कितें म्हटलां तें समजोंकूय जाता. आनीक पावटी म्हणत मातशें मोठ्यान निबूर म्हणत मातशें. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. आतां कितें बरयल्लें आसा तें आयकोया आनी पोत्तून आमी तें शिकोया. तेंच आमचें गरजेचें, तेंच आमच्या फायद्याचें. उलयलेलें उत्ता, रांदलेलें सोत्ता. पवित्र पुस्तकार बरयलेलें उलयलेलीं देवाची उतरां. आनी ताणें सांगलें स्वर्ग आनी संवसार सोदतलो, म्हजीं उतरां सोदचीं ना. जर तींच उतरां हांव म्हज्या काळजाचेर बरयत जाल्यार आनी हांव सोदना तीं वाचीत जाल्यार म्हाजें जिवीतभर तीं उतरां जितीं आसतलीं. हाबाकूक 2:4 ओड सांगता. तें वाचिनाका, तें पयलें वाचया. वाच. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. काय भिकारी केला, बापूय केला. गरीब केला, अस्कोत केला. बापूय राष्ट्राचो बापूय जाल्यार तो कसो आसतलो? राजाच जालो न्हू. राजा कसो आनी न्हू. राष्ट्राचो अधिकारी जालो जाल्यार बापूय म्हळ्यार अधिकारी. घराब्याचो बापूय म्हळ्यार वडील. तो कितलोय म्हातारो देखून जावं, कोणूय जाता कोण गो? आमचो डॅडी तो. म्हजो देखून म्हणूच न्हय, मागीर आमचो तो. कित्याक खूब भुरग्यांचो बापूय तो. आमी कितें म्हणटा? आमचो देव. थंय वयता आमी, आमचो देव तो खंय आहा? खुर्साचेर आहा. म्हणना आमचो देव म्हणून? हय. आनी त्या देवान आपलेपण आपणा कडेन दवरूंक ना. तो आमचो देव जावंक ना. तो आमचो भाव आनी आमचो भाव जालो. आमकां सोडवून दिवपाक आमचो सोडवणदार जालो. आनी असो दाखोवन दिता खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. तो स्वर्ग आनी संवसार दोनी ताणें आमच्या मूळ बापायक अधिकार दिला. जो कांय नासलें म्हूण चिंतालो. आमी चिंता न्हू. काम ना, भुरगीं ना. जाणा जायत भुरगीं ना जाल्यार दुखी बरी जायनाकात, लजेक सांपड नाकात. देवान जायतीं भुरगीं दिल्यांत. जायत्या भुरग्यांक तुमच्यांनी बरें देख दिवंक जाता, बरें काम करूंक जाता, बरो वावर जाता. आमच्या माद्री भयणांक पळयात कितें करतात ती. खूब भुरग्यांची मागीर ती जाणटी जाता पयलीं सिस्टर म्हणटात, मागीर जाणटी जाता ते कितें करतात? मादर म्हणटात. ताका एकूय भुरग्यां जल्मोवंक ना. तिणें एकाय भुरग्याक जल्म दिवंक ना. आनी पवित्र पुस्तक सांगता घोव आसलेले बायलेचे परस घोव नासले बायलेक चोडा भुरगीं. जाल्यार भुरगीं ना म्हणटा मागीर नोकमान करता. भुरगीं जायतीं ह्या संवसारांत. आमीय देवाचीं भुरगीं, सगलीं सोंसूच देवाचीं भुरगीं. पूण ताका देवाची ओळख ना जावन भुरगीं ना जाल्या. देवान तुका आनी म्हाका दिल्या ओळख. तुका आनी म्हाका देवान दोळे दिल्या. त्या भुरग्यांक आपणावंक, त्या भुरग्यांक जेवण हाडिवंक, त्या भुरग्यांक आनी कितें करूंक. घरान हाडून जायना कांय नजो. तुकडे घडटा जाल्यार एका भुरग्याक पासून तूं कितेंय दी. एका भुरग्याक पासून तूं एका न्हेसोंक दी, एका भुरग्याक आनी कितें कर. एक लागीं आयज एका कर, फाल्यां तेका कर, कोणाय कर. हें मातयेच्या शिवोर्त मनान सांगता. ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें कितें केलां तें जाणात तुमी. कितल्या जाणांक कोत्ता काय आमी. हांव कांय नोको हां. तुमी कोण ना म्हणना हांव. पूण एक ही वाट आमकां. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खूब जाणांची तुका हांवें आवय केल्या. खूब जाणांचो हांव तुका बापूय केला. खूब जाणांची तुका हांवें भयण केल्या. खूब जाणांचो हांवें तुका भाव केला. तूं ते नदरेन पळयता काय? ते नदरेन हांव पळयता काय? हें आमचेर आसा. नाल्यार खुर्साचेर नदर मारात. जेजू एकलोच पूत देवाचो. कितले भाव आसले काय ताका?
कितें म्हणलें तेणें? म्हज्या भाव भयणा मदीं हांव तुजें नांव परगडूंक वचचो ना. आयज आमी सगळीं पातकी भाव भयणां तेजी, आपणाची भाव भयणां केली आमकां. बापा तांकां बोगूस वाच. खूब राष्ट्र हांवें तुका मागीर खरेंच जो देव मेल्ल्यांक मेलेल्यांक जिवीत दिता जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो कोत्ता ताचेर भावार्थ दवरून अब्राम देवा मुखार आमचो बापूय. आतां आमी अब्रामाक कुशीन दवरया. अब्राम खूब वर्सां आदीं येवन गेलो. तेज्या फाटल्यान दावीद येयलो, तेज्या फाटल्यान मोइसेस येयलो, तेज्या फाटल्यान जेजू आयलो. आतां आमकां जेजू आयलो. आनी जेजून आमकां भाव भयणां केली. आनी जेजून आमकां एक भासावणी केली. हांवें केलां मातशें बारीक म्हणटा आवाजूच भायर सरना. मोठ्यान बरें दिसता जिवाक. कित्याक तेणें केलां तुमी म्हजो मोग करतली, तेणें तुमचो मोग केला. जाल्यार एकामेकाक पळोवन आसात न्हू. एकामेकाक पळयत न्हू तुमी. आसनासतना मोग जाता, रागान रावल्यार मोग जाता. देवान आमचो मोग कसो केलो आनी कशें भागीन तुजें वच. फिलिपीन 4:4 हें उदाहरण बेश्टें मुतलें. हें ते शिंकपाचे लायणी वयले न्हू. पूण मोगाक लागून जेन्ना मोग हें देणें भावार्थाचें देणें, तो देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. आनी तो काळजान मोग आहा जाल्यार आमी तोंडा वयल्यान दाखोवंक जाय. आमच्या तोंडान उतरां भायर सरोंक जाय. आमच्या तोंडान हांसो भायर सरोंक जाय. वाचलें. सोम्या सोवे सदांच खुशाल रावात. नव्यान सांगता खुशाल रावात. आतां कोणा सोम्या सोवे आमकां आमच्या सोबे रावंक सोबे वया. तेणें जालो म्हाका पळयता पळय ती देवाक पळयता. आमी म्हणटात हांव जाणा जेजू क्रिस्ताची. आतां तूं जेजूची कूड जाला. हांवें तुका पळयला तूं जेजू दिसना म्हाका. मदर तेरेसाची धाकटी शिकोण आर्टिकल आहा एक मनीस रेबान पडलेलो आसलो, वाटेर पडलेलो, सगळो घायल जालोलो, सामको बेसुरपणो जाल्लो. तिका तो वाटेक दिश्टी पडटा खंय आनी ती ताका उबारता आनी एंगेन धरता आनी तिचो धवो लोब मेडो जाता. आनी ताका अधिकारी वो तेजी कोण दुसरी संस्था ती विचारता तेरेस हें कितें केलां तुवें? तो दादलो मनीस आनी तूं चेडूं मनीस आनी तूं ताका वेंग मारून हाडटा. धवो लोब तुवें मेडो केलो तुजो. तूं जाणा दया लोबाची कितें पळय ती पवित्र कुना आनी ह्या मेळ्या मनशाक तुवें वेंगयला. तिचो जबाब हो उरस जाणां तेच्या मुठीन धरत. तेन्नाच आमी कोणाकूय आदार दिवंक पावतलीं. तेणें सांगलें सिस्टर सर म्हाका तो मनीस म्हूण हांवें पळोवंक ना. म्हाका म्हजो जेजू घायल जालोलो दिश्टी पडला. हांवें जेजूक वेंग मारल्या. हांवें तो दाल्लो म्हणून वेंग मारूंक ना. आनी ह्या उतराक लागून एक धांवडोवपाची आसलेली कलकत्ता गांवांतसान पोत्तून ऑस्ट्रेलियाच्या गांवांत पाटनायकान तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो मागीर तिका तेणें सांगलें वय तिणें केलां तें तुमचे कडेन करूंक जातलें काय म्हूण. जाल्यार आमी एक काम करया आपूण एक फाल्यां धाडून पॅकींग करूंक लायता. आमी जे इतले मंत्री आहा एका भुरग्याक तिचो वावर करूंक ते हितून आमच्या कितें म्हणटात ते आश्रमान वो कित्यान एकल्याक आमच्या घराब्यांतलो जे मंत्री आहा जे कोण पंच आहा तितलो एकल्या भुरग्याक आमी त्या कामाक लावया. पळोवया तें काम करता जाल्यार तीन कितें काम केलां तें वाकाणात. ती एक दोशी करी नाकात. आनी ती कलकत्ता मोरोसोर उरली. हांव कांय नको सांगलेलें आयकलां.
हें म्हाका बरयलेलें मेळोंक ना, हांवें सांगलेलें आयकलां आनी हांव तुमच्या मदता कित्याक तिचे उद्देशी आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाता, आयकोन आमच्यांनी तें काम करूंक जाता. जरी तर आमी जेजूक सांगात या तें जेजूक कितें सांगलें तें, हांव त्या मनशाक पळयना, तो दादलो म्हूण पळयना, पूण हांव जेजूक पळयता आनी हांवें जेजूक वेंग मारल्या आनी हें जेजून सांगलां ल्हानांतल्या ल्हान तें कितें केलां तें म्हाका केलां. हो गूट देवाच्या राज्याचो. आनी 1 तिमोथी 2 तिमोथी 1:5 तें सांगता तें पळयात. ही उतरां हिंगा लागू जाता. जेन्ना वाचता तेन्ना ह्या उतरांचो उगडास येता. जेन्ना हांव जायते वेळ बायबल वाचता म्हाका मेवता तेन्ना म्हाका तो उगडास येता. देखून म्हाजो तेरेचो उगडास येता. हांवें काय ती एक पळोवंक ना सारकी. म्हाका दिसता 1 तिमोथी 2:5 1 तिमोथी 2:5 1 तिमोथी 2:5 पयलीं पळय वाच आनी सांग म्हाका, हांव सांगता मागीर. ना तिमोथीची चिठ्ठी 1 तिमोथी 2:5 ते 2:5 वाच मगो. आवय सायबा म्हाका तुमी घुसपायतली. एक तिमोथी 2:5 हांव घुसपलो सांगूंक तुमकां आनी तुमकां हांवें घुसपायली दिसता म्हाका. हें सोत म्हणल्यार म्हाका हें जाय आसलें, सोत जाय आसलें. देव एकूच. हें सोत म्हणल्यार अशें, देव कितले आसा? एकूच. आमी कोणाक सोत मानता? जेजू कोण? देव. देव कोण? देव. पवित्र आत्मा कोण? देव. पूण देव एकूच. पवित्र हे 3 जाणांचे हे अवतार आमच्या जिविताची कथा. जण एकल्यान चिंतचें. सगल्यांचो देव एकूच. पूण एक देवाक एकठांय करूंक, एक देवाच्या सांगाताक रावंक आमकां देवान हो एक गूट दवरला. देव मनीस जाला आनी तो मनीस आयज तुज्यान आनी म्हाज्यान तें देव जिवीत जिवंक जाता. आनी ह्या पवित्र पुस्तकार बरयलां तुमी देव. सांग वाच. हें सोत म्हणल्यार? हें सोत म्हणल्यार अशें देव एकूच आनी देवाक आनी मनशांक एकामेका लागीं हाडूंक एकलोच आसा. तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. जेजू खरो मनीस. जेजू कोण? जेजू कोण? तूं कोण? आनी तूं जेजू क्रिस्ताची कूड. भावार्था वरवीं तूं जेजू. हांव जेजू जाला काय? जेजू हांवें केलां तें तूं कर. जेजू म्हणटा तूं हांवें मोग केला. आनी तुमी देव कशें जालें दाखोवंक जाय. इस्तोत्र 82:6 वाच. इस्तोत्र 82:6. देखून जेजून सांगना तुमी आजून म्हाका पळोवंक ना. म्हाका पळयता तो देवाक पळयता. आमी जण एकलीं देवा भाशेन जावंक वावरोंक जाय. देवान आमकां अधिकार दिला आनी तो जावन आसा तो मोग. जरी तर मोग तुज्या आनी म्हाज्या भितर आसा, तो मोग हांव आनी तूं वांटा जाल्यार तुका आनी देवाक एकामेकाक लागीं हाडूंक जाता. पूण आमी देव जायना. कित्याक? आमी मातयेची. आमी रचना देवाची. देवान आमकां रचल्या मातयेची. पूण देवान आपली पदवी आमच्या भितर घातल्या आपले भाशेन आमी वावरोंक. आमी कोणा भाशेन वावुरता? भिकाऱ्या भाशेन वावुरता. देव पदवेन वावुरता. देखून देवान आपली पदवी आमच्या भितर घातल्या. वाच 82:6 वाच. तुमी देव. तुमी देव. हें कशें जातलें? आहा थिंगा बरयलोलें? हय. आहा रे बाबा. म्हणात तुमी देव. आतां कोणाक म्हणलें तुमी देव म्हणून? एकामेकाक. हांव देव न्हू, तुमी देव. जेन्ना हें कित्याक म्हणटा सांगता तुमकां. म्हाज्या परस हांवें तुका व्हडतो मान दिवंक जाय. जेन्ना म्हाका गरज तेन्ना
तूं म्हाका तानेक उदक दिता. व्हडचो मान कोणाक जालो? तुका. आनी हें जेजून शिकयलां, आपल्या परस दुसऱ्याक व्हडचो मान दियात. दुसऱ्यान 4 आण्यांचें केलें, तुका 12 आणे आसलेले पूण 4 आणे उणे आसले, आनी तूं समज कितें एक फोड हाडूंक वेता, एक आंबो घेवंक वयता, 4 आण्यांक लागून तो आंबो दिना. 12 आसून कसलो फायदो? तुका रूच आहा त्या आंब्याची, 12 आणे आसा पूण आंबो मेळना. पूण कोण 4 आणे काडून तुका दिता, ते 4 आणे धाकटे दिसतात, पूण तुका 4 आणे ते व्हडले म्हणून मानून घेवंक जाय, कित्याक तो आंबो तुका मेवलो. तेच भाशेन तुमी देव, जेन्ना देवाचें उदक तुमकां मेवलां तेन्ना तुमी देव जाता म्हणून ह्या उतराक तुमी मान दिवन सदांच नमस्कार करूंक जाय. सायबा, तुज्या उतराक लागून हांव देव जालां, तुज्या उतराक लागून म्हाजें जिवीत बदललां, तुज्या उतराक हो रेस्पेद मान म्हाका मेवला, तुज्या उतराक लोक म्हाका हेंगेन घेता. वय काय ना? हें गरजेचें आमकां. तुमी देव, मागीर वाच. तुम्ही सगळे बोव वर्त्या देवाचे पूत. तुमी सगळे बोव वर्ते देवाचे पूत. देवान सगलें राज आमकां दिलां, पूण आमी तें वापरूंक नको. आमी आपसुवार्थी जाल्या. म्हाका मेवलें म्हणून हांव म्हाजें समजलो. देवान कितें केलो? सगलो संवसार कोणाक दिलो? मनशाक दिलो. जाल्यार मनीस तें करता आतां? देवान कितें आज्ञा दिली? हांवें केलां तें तुमी करात. देवान दिलो म्हणून आमी दुसऱ्याक दिवंक नाका आसलें? दिता. दिता गो बाय, कित्याक दिनाय? कित्याक देवाची ओळख ना. देव सांगता देवाची ओळख हिंगा दिता, तुवें हाडूंक ना काय, तूं वचचो ना काय, जाल्यार तुका कित्याक तुजो हुस्को काडटा? दुखाच्या शिवर्तमानान 11-20 मेवता. त्या फुलांक पळयात, त्या कावयाक पळयात, ते कोडे बरीना, देव ताका पोसता. फुलांक आयसूच काडना, रोप करिना, तरी आसतना तेजे भाशेन एकल्याकूय कोण नेसलेलो ना. तेजी सोबिताय तुका आनी म्हाका आहा. बरे बरे कपडे घाल, लाखाचे हाड. हांव आयकतां कोणेकली एक बायल खंय 5 लाखांची 6 लाखांची साडी न्हेसता एका दिसाक. आयज न्हेसली ती फाल्यां काडून उडयता. हां, फरी खबर आहा. चाव पिता खंय ती 1.5 लाख ते 2 लाखांची, तेजे कोपाचो आनी च्यायेचो वालोर. आमी 2 लाख 1.5 लाख म्हणल्यार आमचें जिवीत भर पुरो आमकां. म्हाजे पडे जाल्यार म्हाका पुरो, कमी कमी जाल्यार 20 वर्सांक तरी पुरो. हांव 20 वर्सां रावतलो काय ना म्हणून पण हांव म्हाज्या पावाडदाराक सांगता, हांव 20 वर्सां रावतलो. हांव 20 वर्सां पयलीं मेलोलो, आतां 25 वर्सां देवान एक्स्ट्रा दिली. आतां हांव देवाक सांगता, हांव आतां 20 वर्सां, कित्याक आतां हांव जाणा हांव कोण तो. हांव जाणा हांव कोण तो. देवाचे बेसांवांनी बोल्लोलो, देवाचे कुरपीन. देवान म्हाजी काकूत केली आनी बेसांवां म्हाजेर दिली, देखून आयज हांव कडक आसा तुमच्या मुखार. आतां हांव जाणा हांव कोण तो. म्हाज्या भितर कोण आसा? देवान दिलोलो ओतमो. हांव देवाचें ओतम्याचें मंदीर. तुमी कोण? मागीर जाणा मुगो तुमी कोण तें. जाल्यार देवाचें मंदीर केन्ना कोसळूंक जाता? देवाचें मंदीर केन्ना कोसळूंक जायना. तुज्या भावार्थान तुज्यान गोट रावंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. कळ्ळें तुमी कोण ती? कळ्ळें तुमकां? आहा भावार्थ? हांव फकत तुमकां भावार्थच्या वयल्यानूच एक उतर हाडटा. मातसो पयस पावला, परतून लागीं येता. आमी कोण? देवाचें मंदीर. आनी कित्याक आनी कशें? रोमकाराची चीट 5 5 वळ वाचत. जेमेता तुमकां? हां, हांव तुमकां कित्याक उलोवंक लायता जाणा तुमी न्हिदना जावपाक, आवशी जायना जावपाक तुमकां काम दिता. बेकार दवरूंक सोदिना. बेकारा लागीं म्हणटाय आडोस जाला. बेकार लागीं म्हणटाय आडोस जाला. आडोस मनीस कितें करता? हां, ताका लागून तुमी जेवेना जावपाक हांव तुमकां काम ना देखून हांव न्हिदलो. तुमकां काम दिलां, आडोस जायनाका, न्हिदनाका, तोंड उगडें करात. हालेलुया, 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 हालेलुया. वाच. हो बरवसो हो बरवसो
आमकां फटयना फटयना. कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितें केलां देवान? मोग ओतला. आतां मोग म्हणल्यार कितें? मोग कितें? पळय कितले तुमी बिजूड जातात, हांकोतात आनी कितें जाता. मोगाक जायती उतरां. मोग म्हणल्यार देव. मोग म्हणल्यार देव. पयली चीट जेवणाची पयलो एपिसोड 7 म्हणजे 4:8 वांजन 4:8 आनी 4:20. मोग म्हणल्यार देव. 2 कोट जाता. देव म्हणल्यार मोगूच. आनी आमी जाणा पूण उलोवपाक भिता आनी लोसता. तो देवाच्या राज्यान फुडें पावचो ना. तो फाटीं उरतलो. आनी भिरांत कोणाक जालें जाणा तुमी? सैतानांत येता. आतां कोणें भिवयली? कशी भिरांत येयली? पयलें बरें फुलयलें, बरी दाखयलें सोबिताय, आपोलाचें रुपणें दाखयलें, बरी रूच दाखयली आनी तांकां मागीर उगडास येयलो. आनी हांवें नाका सांगलेलें आमी खाल्लें. देवान सांगलेलें मोत्तली, हेणें सांगलां मोंतची ना म्हूण. पूण पयलो सुद्दां कोणाक मेली? ओतिमीक जिविताक भावार्थाक मेली. हे भाशेन आमी काय जाणा आसतना उलयना, भावार्थ जर करूंक भिता, आमी मोत्ता काय? हय काय ना? उलोवंक भियोनाकात. चुकल्यार देखून करेक्शन जाता. तुमी जाणा तें हांव चुकलो आसत. तुमी म्हाका सांगले उपरांत आतां पळय त्या भावान सांगलें हांव आतां जेवणान सोदतालो, तें जालें 4:8 रोखडें मेवलें. म्हाका हेल्प जालें काय जावं ना? आनी जालें ना तुमच्या उद्देशी हांव शिकतां. येदें व्हडलें पुस्तक म्हाका शिकोवंक जायना. म्हणटकीर देवान म्हाका शिकयलां म्हाजें व्हडलें नशीब, व्हडलें देवाचो आशिर्वाद म्हाका. ह्या मनशाक ह्या हाडनाड्याक कांय फावो नासलें, फकत एक रडणें देवान आयकलें म्हाजें. जें हांव दिमी घालून देवा कडेन रडलो, हातीन बायबल घेवन देवाक सांगलें म्हाका गिरेस्त नाका, म्हाका कांय ना, म्हाका 2 वर्सां जिवीत जाय. कितें मागलें? 2 वर्सां जिवीत. आनी कित्याक? तें दुडू भांगार करूंक न्हू, वो तें बेश्टें बसोन कितें करूंक न्हू, फकत तुजें उतर शिकोवंक. आनी देवाची पदवी मजेत देंवली आनी देवान उतर म्हाका शिकयलें. हांव इस्कॉलाक वचोंक ना उतर शिकोवंक ना, म्हूण हांव आनी खंय वचोंक ना. हांव फकत एक मनशा बराबर भोंवलां आनी तेजें आयकलां आनी हांव वाचूंक शिकलां आनी हांवें वाचलां. आतां देव म्हाका शिकयता. आतां एक मनीस म्हजो भाव जॉन्सन, तेजे उद्देशी हांव आयज ह्या जाग्यार उबो आसां. आयज हें तेज्या उद्देशी हें घर उबें जालां. ह्या घरान तेज्या उद्देशी हांव पोरगोटणी कोत्तां जेजूची, तेजी करिना पोरगोटणी. तेणें फरक तेज्या उद्देशी म्हाका देव मेवला. तेणें म्हाका देवाची ओळख दिल्या. पूण देवान म्हाका शिकयला. कोणें शिकयला? देवान शिकयला. आतां जर म्हाका भावार्थ नासलो, शिकपाची आशा नासली, जाल्यार देवाच्यानूय कांय करूंक म्हाज्या जिवितांत जायनासली. म्हाजी आशा आसली, जो मोग देवान म्हाज्या काळजान ओतला. तें सांगलां न्हू, पोतून वाचको बाय तें पळयात, तें दाखयता हिंग आसून. हो बोरवोसो आमकां फटयना. बरो राव एक मिनीट. बरोसो म्हणल्यार कितें? बरोसो कितें करून आतां? बरोसो कितें? आशा. बरोसो आसा एक आशा, म्हणजे तुका आशा दिवंक जाता. आमच्या गांवांत जानेवारीचे 1 तारखेर मिनीन जेजूचें फेस्त जाता. कोणाचें फेस्त? मिनीन जेजूचें. बोंज जेजूस म्हणटात ताका आमी. बोंज जेजूचें फेस्त जाता. आनी हांव तुमकां सांगता, 1 तारखेर यो हां, आमचेर फेस्त आसा गांवांत आमच्या, बरें व्हडलें फेस्त. आनी हें फेस्त कितें जाता? आमच्या समाजाच्या हितून नव्या वर्साचे पयल्या दिसाक सगळ्यांच्यान पयलें वास्को फेस्त जाता. केदो व्हड अभिमान म्हाका.
पूण तुका पळय जाल्यार तूं कितें म्हणटा आरे बाबा न्यू इयर म्हाजेंय फेस्त मरे म्हणना होय. पण हांव तुका बरो सांग तूं यो गो पळय हे फेस्त यो तुमी यो आय आमचेर यो पळय आमचे इगोर्जेचें फेस्त पळय हांव भरोसो दितां. आनी जर तुमी येयलीं जाल्यार हांवें दिला तो भरवंसो तुमी घेतलो जाल्यार आनी तुमी येयलीं जाल्यार हांव घरा कोडेच ना तुमी सोदूंक भोंवता म्हाका हांव घराच ना आपयल्या तुमकां फेस्ताक. फेस्त 2 गिंजांनी आसा व्हडलें आनी धाकटें आसा. हांव आनी व्हडलें फेस्त खंयचें दाखयतलो तुमकां. तुमी म्हाजेर दुसरे फावटी विश्वास दवरतली तर हो भरवंसो. पूण हो भरवंसो आमकां फटयना. कोणाचो भरोसो फटयना? देवाचो. तो खूंय आसा आनी हुंयचो देवाचो भरवंसो पवित्र पुस्तकाची बासावणी. जेन्ना ही बासावणी घेवन हें फेस्त तूं कोत्ता हें फेस्त तुज्या काळजान आहा हो मोग तुज्या काळजान आसा हो मोग तूं वाडूंक शिकता हे फेस्ताचें तर तूं नोयना करूंक लागता तुज्या जिवितान व्हडलें फेस्त जाता. तो फटयना तुका. तो सांगता वाच गो बाय. कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी. कोणा उदेशी? पवित्र आत्म्या उदेशी. पवित्र आत्मो कोण? देवाचें उतर. आमचो आदार हेल्पर इंग्लीश भाशेन म्हणलें न्हू हय हेल्पर आमचो आदार. आनी कसलो आदार? आतां 2 गिन्सांनी आहा. एक संवसाराचो आदार मेवता आनी तो संवसार आदार आशेता म्हाका कितें मेवतलें काय म्हूण जाल्यार हांव तुका आदार दितां. आयकोता संवसाराचो आदार रावता म्हाका कितें मेवता जाल्यार हांव तुका दितां. आमी एकामेका आदार करता. पूण देवाचो आदार आपणाक कितें मेवता म्हूण करिना पूण देव तुका आदार दिता. देव जाणा तो आदार घेवन तूं म्हाज्या सांगाताकूच आसतलो. जेन्ना देवाचो आदार मेवता तेन्ना आमी देवा सांगता कित्याक आनी कोण आसना म्हाका. देखून कोण ना जाल्यार देव आहा म्हणून सांगता. तुजी आवयन तुका तो दूद दितली आवयन तुका तर सोडला तरी हांव तुका सोडचो ना. स्तोत्र 49 सोडा. तुका दूद दितली आवय देखून तुका विसरतली पूण हांव तुका विसरचो ना कित्याक तुका हांवें म्हज्या ताव तार कांतयला म्हूण सांगता देव. तर हें आमी जाणां जावंक जाय. हें आमी शिकोवंक जाय. ताका लागून देवाचें उतर शिकपाक पवित्र पुस्तक वाचीत कितलेंय वाचलें म्हणून तें चड जाता जेयलें जाल्यार चड जाता. जाय तें जेयलें मटण खाल्लें चिकन खाल्लें शीत जेयलो आनी कितें केलें चड जाता मुखार येता प्रेज गॉड. पूण देवाचें उतर कितलेंय खाल्लें जेयलें जाल्यार तें चड जाता. म्हळ्यार चड खंयचें खावचें पडलें? माल पडटा तें काय माल पडना तें? आनी माल कितें पडना आमकां पोटाक? देवाचें उतर. पूण आमी तें खावूंक उणें चिकन मटन माल पडल्यार पडोवं दोळे लावन बरें दिसता येयत रावता आनी म्हणे पिड्यारूय कोत्ता पळय काय ना. पूण जितलें आमी देवाचें उतर खावंक जाता देवाचें उतर खाता जाल्यार तुज्या जिवाक बरी घोटाय मेवता. चिकनान मटनान घोटाय मेवना. आनी तुमी तेंका पळयतलीं जाल्यार चिकन मटन खावून जिवीत पिड्यार जालां आनीक देवाचें उतर खावून जिवीत बरें गोड जालां. तेजें उदाहरण जाय तुमकां? हांव दितां म्हाजें. जेन्ना हांव भरपूर बरो तोंडान धाकटो आसलो 20-30 वर्सांचो 40 वर्सांचो आसलो 20 वर्सां 40 वर्सां ह्या 20 वर्सांक देवान भरपूर पदवी दिलेली ताकद दिलेली दादागिरी दिलेली आनी कितें दिल्लें पयशे दिलेले. म्हाजे असलो कोण नासलो. जिबेक विचारतालो कितें जाय तुका? सोरो जावो पिये. चिकन जायें खा. खुंयचें जायें खा सांग. इतली ताकद इतलें गोरबान भरलेलो आसलो. पण तें सांगतालो जिबेक विचार जिबे सांग कितें जायें तें. सगळें सांगता आनी म्हणल्यार कितें आनी देवाक सांगतालो म्हाका जेवंक खावंक आनी पिवंक दी आनी कांय ना दिल्यार कोंताक येता. वा कितें म्हणटालो? जेवंक खावंक आनी पिवंक दी
आनी हांव बरो जेयतालो खातालो आनी बरो पितालो. आनी बरो जेयलो, बरो खाल्लो, बरो पिलो आनी उकारां येवंक लागली. सांबोना जालें पोटान. लिवर पिड्यार जालें, आनी कितें पिड्यार जालें, आनी कितें जालें, आनी खावपा जेवपाचें बंद जालें. उपरांत मागीर कितें सोदूंक लागलो, 2 वर्सां दी कितें खावपाकू. आनी 2 वर्सां देखून देवाचें उतर खाल्लें सुसेग दिनासतना जिवाक. तांबोना आसतना रात म्हणून कळना, दीस म्हणून कळना, वेळ कळना, खावण जेवण पिवण कळना, उदक जाय म्हूण कळना. ती आयज पण संवय जाल्या म्हाका. जेन्ना देवाचें उतर तेन्ना उदक पूण काल कोण म्हाजी बायल सांगताली, कोण भयण सांगताली तो उदक पासून पिना म्हणून. कित्याक लागून पिना काय, म्हाका ही संवय जाल्या अशें उदक पिना हांव, जायतें उदक पिता. पूण जेन्ना हें देवाचें उदक जाल्यार तेंच उदक, तें देवाचें उदक म्हाजी तान ओलो जागो म्हाजो ताळो ओलो करून दवरता. आनी 2 वर्सां उडय 3 वर्सां 4 वर्सां देखून हांवें तें उतर वाचीत 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 रावलो. आनी कितें घडलें जाणा तुमी, तें उतर वाचून 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 2 वर्सां 3 वर्सां वचून कितें जालें खबर आहा तुमकां. हां, हें पळयात, म्हाका पळयात कितें जालें तें. जो मनीस आड पडलेलो, जो मनशाक हुंकारा येताले, जो मनीस सकला पडलेलो, ज्या मनशाक उबो रावंक जायनासलो, तो मनीस आयज मायक हातीन घेवन आसा. कितें घेवन, देवाचें उतर घेवन. तानेलेल्याक पिवण, तें कितें, देवाचें उतर. हो आमचो भावार्थ. वचपती रोमन्स 5:5. थिंग आसता न्हू आमी. आमकां फोटोयना. हो बरोसो आमकां फटयना. जो हो बरोसो म्हाका मेवलो देवाच्या उतराचो, जें उतर हांवें तुमकां पयलें सांगलां, खंयचें उतर, जो देव पवित्र वर्शां बरयल्लें आसा, जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता, त्या जिविताचो बरोसो म्हाका मेवलो. म्हाका फटोवंक ना. आयज तुमच्या मुखार हांव आसा, ही म्हजी गोवायकी आसा. हो बरोसो आमकां फटयना. मागीर कित्याक कित्याक आमकां दिल्ल्या आपणाक दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या आमच्या काळजांनी काळजांनी आपलो मोग ओतला. आहा तुमच्या काळजांनी मोग कसो दाखयता, कसो दाखयता म्हज्या भयणांनी भावांनी म्हाज्या. व्हेरी गुड. कन्या वरवीं. आनी एकूय सांगता आमकां देव, मातयेचो शिवर्तमान 25 वर 14 काय 15 25 वळी दिसता म्हाका. आसूं तुमी सगळे जाणा तें वाचचें न्हू आमी. देवान सांगलां आमकां कितें, ल्हानांतल्यान कितें केलां तें तुमी म्हाका केलां. हें आमी आयकून देखून समजोवंक जाता न्हू. आनी हाका आमकां जाणा गेल्यार तपासूंक जाता न्हू, हांव कितें करता पळय तो. म्हाज्या भावाक म्हाजो भाव कोण, म्हाजी भयण कोण सांगात पळया. ती देवाची भाव भयणां जाली. आमची भाव भयणां कोण, जी कोण देवाच्या उतराक आमी स्वत मानता, भावार्थान आमी स्विकार करता, ती आमी एकामेकाची भाव भयणां जेजू वरवीं. हें जेजूनच सांगलेलें, जी कोण म्हजें उतर आयकता, हें म्हज्या तोंडान भायर सोदता आनी पाळटा. आयकोन घरा वचून न्हिदता ताका सांगोंक ना. आमी जाल्यार येता तिका घरा वयता आनी न्हिदतात. 8 दिसांनी पत्ती येतली.
कितें जालां गो पोटान दुखता, कितें जालां गो भेंड उसवता, कितें जालां रे बाबा तकलीच सांबोवना जाग्यार ना. मातशें तूं मागणें कर आं. पोतून म्हाका रातची सपनां पडटा. कित्याक आयकला आनी न्हिदला. आयकोन तर पाडीत जाल्यार म्हळ्यार उजार करीत जाल्यार हें सगळें पयस वयता. आमी जेजूची भाव भयणां जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमी दुसरी उतर घेवया. दुसरें आतां एक उतरा वयल्यान आमी येयल्या हिंगासर. जायतीं उतरां वाचल्यात, जायत्यो भासावणी घेतल्यात. आतां आनी एक भासावणी घेवया. रोमकाराची चीट पयलो एपिसोड 17 वड 17. कारण वाचू वाच वाच. कारण मनशांक देव कशे भाशेन आपणा मुखार प्रमाणीक करता तें शुभ वर्तमान दोखल करता. पुरो. आतां 16 वडीन आमकां पयलें सांगलां शिव वर्तमान सगळ्या मनशाक तारण दिवपाची शक्ती. आतां हिंगा दाखयता ही शक्ती देव कशे भाशेन आमकां तारण दिता ती. हें आमकां चड गरजेचें सोदूंक म्हणून तुमी वचात हिंगा सांगना हें खंय फोंड्या आमी म्हापशां गेल्यार बरी, बाजारान सोदपाक ना. हें सोदूंक आमी आमच्याच जिवितांत, आमच्याच मनांत, आमच्याच वावरांत, आमच्याच उतरांत आमी हें सोदूंक जाय. म्हणल्यार आमी अशें म्हणटा मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारला काय बरें आदारला हें आमचें सोदूंक, हें आमी सोदपाची गरज. आमकां सुमाराक कितले दीस आहा? 7 दीस. 7 दिसांक हो देवान सुरवात कोत्ता आसतना हो एक सुमान तयार केलो. पयल्या दिसाक उजवाड केलो, दुसऱ्या दिसाक आनी केलें, आनी भाशेन करून 100 दीस केले. आनी 100 दिसा निमाण्या वेळार देवान मनशाक रचलो. आनी कसलो रचलो मनशाक? देवान मातयेचो रचूंक ना मनशाक पयलो. आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपाचो देवान मनशाक रचलो. म्हणून हें रुपणें हो देवाचो उपकार. ताका लागून आयज हे मातयेची कुडीन आसा तो देवाचो आत्मो. हें सगलें जाल्या उपरांत देवाक बरें दिसलें. देवान पळयलो, देव खुशाल जालो आनी देवान मनशाक हुकूम दिलो. देवान सांगलें मनशाक, देखून सगलें आमच्या भितर आसा पूण आमी देवाचो उगडास ना देखून आमकां रोखडोच पयलो उगडास सैतानाचो येता. आनी तें कितें सांगलां जातलें तें बरें तें बरो तो तें जालां अशें जावंक जाता. हो उगडास आमचो पयलो येता. कित्याक आमकां ह्या सैतानान संवसाराच्या ओडिलान आमच्या वन पयलो आसलो. जशें आमी आमच्या भुरग्यां बाळां परस आमी पयलीं आसा ही आमी आमच्या भुरग्यां बाळांक कितें तरी देख दवरता. ती देख आमची भुरगीं बाळां फुडें वेता. आनी हांव म्हणटा ताका मागीर तें रोगतांतलें डायबिटी. कितें डायबिटी? ती डायबिटी म्हाज्या शेपायक आहलोली, म्हाज्या पांयक आहलोली, आतां म्हाका आहा, म्हाज्या भुरग्यांकूय आहा. ही देख संवसाराची देख. कित्याक आमकां देवाच्या उतराची ओळखूय ना म्हूण देवान सांगलां तेजो विस्वासूय ना आनी तेजेर आमकां भावार्थूय ना. तिका आमी चुकलीं. जेजून आमकां ही डायबिटी हो हें दुयेंस हो हे शिराप आपले कुडीचेर उबारून घेतले, ते खुर्सार किडायले आनी त्या सासणाक काबार केलें म्हटलें सोंपाडलें.
पयस पुस्तक सांगता आपुणूच आमचे खातीर शिरापलो जावन सगल्या शिरापांतली आमकां सोडयली. ही उतरां आहा काय आमच्या तोंडान? आनी आहा जाल्यार विस्वास आहा काय आमकां? ही तारण दिवपाची सक्ती म्हणून आमी जाणा काय? आमच्या जिविताची आमच्या दुयेंस पिडेची हे वखद म्हणून आमी जाणा काय? वखद खंय आसा? देवाच्या उतरान आसा, पूण उतर खंय आसा? आमच्या जिबेचेर आनी आमच्या काळजांत. खंयच्याच वनस्पतीच्या झाडापाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना, पूण एकाच उतरान देवाच्या तांकां पेकयली. पूण देवाचें उतर खंय आसूंक जाय? पयलें काळजान बोलना तेन्ना तोंडान जिबेर भायर सरतली. आनी जिबेर सावन उलयता 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 आमच्या कानान वेतलें, कानान सावन मनान वेतलें, मनान सावन आमचो भावार्थ वाडटलो. कितें वाडटलें? आनी आमच्या भावार्थाक लागून आमचें सगलें कितें जाय तितलें आमकां दिलां म्हण देवान कळोन येतली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताका लागून देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर वचल्या हें आमी नको. आनी आमीच न्हू, आमचे वडील जिदेव आहले ते पासून नको. ताका लागून जेजू ताका उगडास कोत्ता. कित्याक ते जेजूक पोतून पोतून टॉर्चर कोत्ताले. त्या केन्ना काल ताका मारलेलो जावं आसलो. कित्याक तो सगल्या मनशांक आपणाच्या वाटेन वतालो. सगल्या मनशाच्या फाटल्यान धांवताले. सगल्या मनशांक देवाची ओळख दितालो. देव कोण तो, देव कितें तें. पूण हेंकां नाका, हेका कितें जालें? आपणाक देव केलोले. सगल्या मनशान आपणाच्या पांया पोंदाक रावलोले. सगल्यांनी आपणाक नमस्कार की आपणी सांगता ते आयकलोले. आनी आयज देखून आमी फटवतात. आयज देखून घोडे म्हणटात आं ते बिलिवर तेंचे हितून आहा. खंयचीच हें कास्ट धरून आमी चलोवंक जायना. कित्याक देव एकूच म्हटला, वय काय ना? जाल्यार देव एक जाल्यार आमकां देवान एकूच पुस्तक दिलां आनी हो आमचो भावार्थ. हितून कितें बरयलां, हितून कितें सांगलां तें शिकत जाल्यार तुजो आनी म्हाजो भावार्थ पेट्टलो काय पालवतलो? पूण आमकां पेटलेलो जावो काय पालोलो जावो? आनी पेट्टलो जाल्यार आनी पेटलोच जाय जाल्यार आमी पवित्र पुस्तक. आतां थोडी म्हणटली म्हाका शिकप ना मरे बाबा, कितें करून वाचपाचें? आयज ह्या काळाचेर सारको शिकप नासलो कोण ना. कितें ना कितें थोडेंपणी शिकोवंक जाण. आनी सारकें शिकोवंक ना देखून जाल्यार हांव तुमकां एक सांगता, देव शिकयता, पवित्र आत्मो शिकयता. आनी हें व्हडलें देणें म्हज्या घराब्याचें. हांव, म्हजी बायल, म्हजें भुरगें, आमकां कोणाक शिकप ना. आयज आमी बरीं दिसता रुपान भरलेलीं, बरें नेसान न्हेसलेलीं, बरीं पयशांनी भरलेलीं बायलांक चोवपाक दिसता. पूण देवाच्या हितून सैमांतल्यान खरेंच आमी तशीं आहा. पयशांनीय भरलेलीं आसा, रुपानूय आसा, बरीं न्हेसणानूय भरलेलीं आसा, पूण संवसाराच्या शिंगपान ना. कित्याक आमकां सैतानान आनी ह्या संवसार देंवचारान गूट लावन बांदून घातलेलीं आसलीं. म्हाजी धूव इस्कोलाच्या पांकार बसोंक ना. कित्याक सैतानान ताका आपणाचें गुलाम करून दवरलेलें. तें 3 म्हयन्याचें आसतना सावन तें 7 वर्सांचें जावसर फकत हॉस्पिटलां. आनी हांवूय तेन्ना सोरो बाटली टेन्शन आनी हें टेन्शन हांवेंय काडलें पेन्शन. हांवूय जायतें उलयलो, देवा कडेन झुजलो, झगडलो, हांवें कितें केलें. आनी आमचे हे सगळे कोश्ट बायलेक फकत म्हाजी घोटाय दितालो. तें देवाचें उतर कोण कोण ताका मेवतालो आनी ताका ते रितीराक म्हूण वताले, मागण्याक वताले. रितीराक देखून मागण्याक वताले. ते मागणें करताले म्हण ताका वाचूंक कळनासलें. तेजेय भुरगेपणांत ताका जायतें दूख येयलें आनी त्या दुखाक लागून
तें शिकोवंक पाडोवंक ना वो त्या इस्कॉलाच्या बांकारूय सारकें बसोवंक ना. पूण नशिबान म्हाज्या देवान ताका म्हाका दिलें. पळय जाल्यार गोरा और काला. कितें जालां? गोरा और काला. वय काय ना? ह्या काळ्या हापऱ्याक असलें गोरें गोरें पारयाचें पील फावो हालोलें ना. पूण हें देवाची येवजण आसलेली. एका अन्नाड्याच्या हातीन दिवपाक. आनी कित्याक लागून देवान तें दिलें? ह्या अन्नाड्याचो देव मोग कोत्तालो, ह्या काळ्या हापऱ्याचो देव मोग कोत्तालो. ह्या काळ्या हापराक सुदरायतलें जाल्यार तेंच जाय आसलें देवाक. आनी तेका देवान म्हाज्या जिवितान घातलें आनी देवान तेज्या उद्देशी म्हाका सुदरावन हाडलो. आयज आमचो घोराबो देवाच्या मोगाचो जालो. आयज आमकां तिगांय जाणां शिकोवप ना आनी होडे म्हणटा तिगांकूय व्हडपण ना. हें म्हाजें म्हणपाचें आमच्या एकल्याच्याय तोंडान ना. कितेंय आमचें आसूं, घराब्यान खावपाचें आसूं, कितें पिवपाचें आसूं, वो कितें तिजोरेंतलें आसूं, जावं तें एक भांगर जावं ते पयशे जावं ते म्हाजें तें तुवें कित्याक काडलें? एकल्याच्याय तोंडान उतर ना. देवान येदें व्हडलें देणें आमकां पयलेंच सान आमच्या काळजान घालून दिलें. आशा आनी उस्क्या विणे. जें म्हाकोडें कितें आसा तें म्हाजे बायल भुरग्याचें आनी तें कोडें कितें आसा तें म्हाजें. आनी एक वेळ येयल्यार आमच्या पयशांक तिजोरी ना, लॉकर ना. खंयच्याय वेळार कोणाकूय तिंगा मेवतलें खंय आहा पळय तिंगा सगल्याक आसतलें. आमचें घर देवान पयशांनी भरूनच दवरलेलें पयलें सान. केन्नाच उणें करूंक ना. आनी आयज हांव जाणा केन्नाच देव आमचें घर हाली करचो ना. कित्याक तो आमच्या सांगाताक आसा. कोण आसा आमच्या सांगाताक? देव आसा आमच्या सांगाताक. ज्या जाग्यार देव आसा थिंगा सगलें आसा. आनी ताका लागून हें उतर आमी परतून आनीक फावटी वाचुया. कारण मनशाक देव कशे भाशेन आपणा मुखार प्रमाणीक कोत्ता तें शुभ वर्तमान दाखोल कोत्ता. हें पुरो म्हाका आनीक फावटी सांगूंक जाय. कशे भाशेन आमकां वो म्हाका प्रमाणीक म्हूण करपाक देवाची येवजण आसली. जें देवाचें उतर घेवंक आनी स्वत म्हाज्या भितर लिपलेलें आसलें तें सोबे माजार मांडूंक. आयज कितलीं वर्सां जालीं आजून बंद जायना. कोणें म्हणटा रे तें पोन्नें कित्याक सांगता तूं? पोन्नें कित्याक काडटा तूं? पोन्नें आदीं सांगलेलें 15 वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलीं सांगलेलें. तुमी कोणें आयकलेलें? हां म्हण आयज तुमकां नवें तें म्हण तें पोन्नें जाता? तें नवें. कित्याक आतां नवीं मनशां ह्या मनशाक पळोवन आपलें जिवीत नवें करतलीं. वय काय ना? आयज म्हाजे भाव बेबदे आहा जाल्यार म्हाका पळोवन बेबदीकाय सोडटले. म्हाजे भाव जे कोण देवाचें उतर वाचूंक सोदिनात जाल्यार म्हाज्या जिविताक पळोवन आपूण त्या देवाचें उतर वाचूंक शिकतले. वय काय ना? वाचतले रे बाबा? आयकोंक समजोंक शिकतले. तितून पदवी कितें आहा ती ओडकोंक मेवतली. ती पदवी मनशा कडेन ना. ती पदवी देवान तुज्या ओतम्यान घातल्या. त्या ओतम्याच्या त्या ओतमीक मनशा कडेन आसा. मनशा कडेन आहा. ती पदवी कोणा कडेन आसा? मनशा कडेन आसा. आनी मनीसान आसा एक ओतमो. आनी ओतमो एक कुडीन घातला आनी एक कुडीक ताकद दिल्या. ही म्हजी कूड एका दिसाक जमनीर शेवटवलेली. एक कुडीक आपोवणें दिलेलें जमनीक. जमनीक आस कित्याची जाणा तुमकां? हे जमनीक आस कोणाची? हे कुडीची. ही कूड खंयची? मातयेची. म्हण ती एक जायी म्हाजी माती म्हाका. ही कुडीक आशेता माती की देवान चिमटीभर माती घेवन ती कूड तयार केलेली. आनी आयज ती कूड माती जाणा आपल्याची म्हणून गिरेस्ताई.
पूण आमी जाणा कितें आमी आमची गिरेस्तकाय आमची कूड आमची गिरेस्तकाय न्हू. आमची गिरेस्तकाय कितें देवाचें उतर मातयेन रे आमी मातयेची आमी मातयेची आनी आमी गिरेस्तकाय मातयेची. आमी कितेंय करी जाल्यार मातयेक सोबिता येता काय ना. आमी घर बांदता कसलें मातयेचें. म्हणून आमची गिरेस्तकाय आमची ताकद आमचे बापून बांदता काय ना. आमी तर वावर करिना जाल्यार ते मातयेक सोबिता येता. शेत म्हणना आमी रोयना जाल्यार तें शेत किल्लो जाता. तें शेत बरे भाशेन बरें पीक दिता. आमी न्हू ती कोत्ता तें म्हण आमी तेजी गिरेस्तकाय जाली काय ना. आमची भुरगीं काम करिना आमची भुरगीं शिकोना जाल्यार ती काम करना जाल्यार आमकां कितें पयशे येता ना. आमची गिरेस्तकाय आमची भुरगीं म्हणटा काय ना. आतां आमकां आमच्या भुरग्यांक आमकां भलायकी ना जाल्यार आमच्यान तें करूंक जाता. आमची भलायकी आमची गिरेस्तकाय जाली काय ना. तेच भाशेन मातयेची गिरेस्तकाय आमी मातयेक आमचें व्हडपण. पूण आमी जेन्ना देवान आमकां ओतम्याचेर वचल्या आमकां घरा वचोंक जाय काय ना. आमचें घर खंय आहा. म्हाजें घर वास्को. म्हाजें घर वास्को. आमचें घर देवाचें राज. आमचें घर देवाचें राज. 4 वण्टीचें घर आमचें घर न्हू. 4 वण्टीचें घर फकत एक कुडीक शांती दिवपाचें सुसेग दिवपाचें रेस्ट घेवपाचें. हें हांव स्वता घेवन रावचो ना. हें आयज म्हाजें फाल्यां तुजें. तर हेका लागून राशी व्हरतून आमकां दाखोवन पळयता हें आमकां हें गूट जेन्ना वाचता तेन्ना हे भाशेन सवकास वाचून एक लायन घेवन पोतून तर आमी उद्गार करीत जाल्यार उजार करीत जाल्यार जायते आमचें बलदोब येता. आनी ताका लागून म्हणटा हो बरवसो आमकां फटयना कित्याक देवान आमच्या काळजांनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपुलो मोग ओतला. वाच गो बाय फुडें वाच. हें देवान फावो केल्लें प्रमाणीक जावचें देणें मनशाच्या भावार्था थावन उपजता. कोणाच्या भावार्थांत मनशाच्या. हा भावार्थ तुमकां भावार्थ म्हळ्यार कितें. म्हळ्यार वय वेरी गूड. भावार्थ म्हळ्यार कितें मनशाचो भावार्थ. मनशाच्या भावार्थांतल्यान उपजता. भावार्थ म्हळ्यार कितें मनशाचो भावार्थ हें सांगलेलो भावार्थ हो आमी पयसा शिकलेलो भावार्थ. मनशाचो भावार्थ कितें तें आमी हो भावार्थ म्हणजे आमी शिंगता मनीस हांव मनीस तूं मनीस तुजी चिंतना तूं कित्याचेर विस्वासता तुका देवाचें उतर दाखोवड कोत्ता म्हाजी तें तुजो भावार्थ सारको जाल्यार पोतून वाच. जेन्ना जितले फावटी वाचता तें उतर आमच्यांनी आमकां उतकें जाता. हें देवान फावो केल्लें प्रमाणीक जावचें देणें. पुरो हें देवान फावो केल्लें मनशाक प्रमाणीक जावचें. प्रमाणीक कितें नितोळ निर्मोळ देखून ताका पूण म्हणटा हांव केन्ना पूण म्हणटा ताका गड्डराय म्हूण. प्रमाणीक जावचें देणें गिफ्ट देवान दिलोलो आनी हो गिफ्ट फकत आमकां मेवता तुज्या आनी म्हाज्या भावार्थान. हो गिफ्ट आमी काजराक दिता तो गिफ्ट न्हू. हो काजार त्या गिफ्टाक आमी आशेता हांवें ताका दिलेले 10,000 आतां रेट वाडल्या न्हू आतां सवाय कांय ना म्हारग जाला न्हू आतां 20,000 पूण येवंक जाय म्हाका डबल इंट्रस्टान. हो मनशाचो भावार्थ समजलें. पूण देवाचें प्रमाणीकपणाचें देणें देवान तें प्रमाणीक देणें तें फकत देवाच्या उतरांतल्यानूच आमकां वळखूंक मेवता. वाच. मनशाच्या
भावार्थांत उपसता आनी मनशाक भावार्थाच्या मार्गार चलयत रावता. मनशाक भावार्थाच्या मार्गार चलयत रावता. आतां जेन्ना हो भावार्थ देवाचें उतर वाचून वाचून आयकून आयकून आमकां हे दिशेनसान ते दिशेन वता. हांव आयज दुयेंत आहा आनी हांव देवाचें उतर वाचतां. जेच्या कांयनी हांव बरो जाला, जेच्या कांयनी हांव बरो जाला, जेच्या कांयनी हांव बरो जाला. हांव खंयचे दिशेन आहलो? पिडेस्त दुखेस्त आहलो. पूण जेन्ना म्हणटा म्हणटा एक दीस जालो, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, म्हाजें मनाचें चिंतनां बदलता. हांव दुयेंत आहा म्हणटालो तें बंद जाता. हांव बरो जाला बरो जाला. पूण हांव दुसरे दिसा सकाळीं उठ्ठा तेन्ना उठोन म्हाका बरें चलोंक जाता. खंयचे दिशेन येयलो हांव? बदलणी जाली काय ना? ही कित्याक जाली? देवाचें उतर हांवें उलयलें 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 आनी आतां देवाचेर भावार्थ दवरचें पसत हें म्हाज्या जिवितान घडलें. हें भावार्थाचें तेणें. बेश्टें मेळना. काम केल्या शिवाय पागार ना. उलयल्या शिवाय समजना आनी समजल्या शिवाय तुका तें मेळना. आनी मेळ्ळ्यारूय चाखल्या शिवाय तेजी तुका स्वाद कळना. चाखून घेयात आनी चाखून पळयात सर्वेस्पोर कितलो गोड आनी मोळटो. तो देवाचें उतर उलोवन उलोवन चाखून चाखून तुमच्या जिवितान कितलें बरेंपण येता वो ना तें तुमी पळयात. आनी हाका सांगता देवाचें उतर. तुमी देव म्हणून तुमीच सांगता. कोणाक सांगता देव? जिदेवांक सांगता जेजू. पळयात कितें सांगता तो. म्हणजे जेव्हा तो शिवोर्त म्हण 10, 20, 30 आनी 4 वोड. John 10:34. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां. अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? प्रेज गॉड. आतां देव म्हणून आतां म्हटलां तुमी देव. खंय म्हणल्यार स्तोत्रान म्हटलो. आनी जेन्ना जेजू हांव देवाचो पूत म्हणटालो आनी देवाचें उतर पुरगोडटालो आनी येजूदी उद्योग तेजे निशेध मारताले. कित्याक म्हणून? तुवें देव म्हटला. तुका आनी देवाक सर कोत्ता. कित्याक तें समजनासलें तो कितें सांगता तें. ताका तें नाका आसलें. ताका आपलें आदलें जाय आसलें. कित्याक मोइजेसान शिकयलेली सुमूर्त आनी जेजूक नाका आसली ती सुमूर्ती वरवीं तुमकां सुटका मेळना. पूण तुमच्या भावार्था वरवीं सुटका मेळटा हें जेजूक दाखोवंक जाय आसलें. जेजूची बोदोळणी इतलीच जाली. जेन्ना मोइजेसान देवाक पळोवंक ना पूण जेजून देवाक पळयला आनी त्या देवाची वळख जेजू आमकां दिवंक येयल्लो. आनी ती देवाची वळख जावन आसली पवित्र पुस्तकाचें शिवर्तमान. बरी खबर. देखून थिंगासो तें 17 वळीन सांगता. आनी तें म्हणटा ताका तूं देव म्हूण जाता देखून तें ताका खुर्सार मारूंक सोदता. आनी जेजू ताका उडास कोत्ता तुमच्या शास्त्रांत तें बरयल्लें आसा काय ना तुमी देव म्हणून? खंय बरयल्लें तें? स्तोत्र 82:6. तुमी देव. अशें हांवेंच तुमकां सांगून दिलां. तर ही कोता हिंगासोर ही वड घेवन आमी पोत्तून पोतें बरें मातशें जरोवचें पडटा. हेका हें सोंपेपण इजी येयना. आमच्या बापा सर्गेच्या म्हणटा ते भाशेन जायना. हें उतर आनी तें उतर दोनी उतरां मिक्स करूंक आनी ती अदीक करून चड बरी जी कोण वाचूंक बरोवंक जाणा पळय ताका. तें एक उतर काडचें बरोवचें एके लायनीन दुसरें उतर काडून दुसऱ्या कडेन बरोवचें. म्हाका हें कमी जाल्यार 50 फावटी तरी वाचूंक पडटा. कित्याक हांव मातसो तुमी जाणा चड देड शाणी. तुमी जाण न्हू नोको आसलेलें कितें म्हणटा तें इसरलो डायलॉगूय इसरलो कोंकणी भाशेचो आमचो. थँक्यू जेजस. हालेलुया. नोको आसलेलें चाखलें सोलसोयत चाबलें अशें कितें म्हणणें आसा तें. तर ताका लागून
सॉरी म्हणजे नको आसलें कित्याक आमगे समजोन आसतना आमी उलयता आनी आमी तें चाखता पूण पोत्तून 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 चाखत जाल्यार तेजी रूच आमकां कळटा आनी सोड करून ही उतरां चडशीं आमकां धरिनात आमी घेयनात ती पूण ही उतरां कित्याक लागून आमकां गरजेची पडटा आमचो भावार्थ वाडोवपाक आमचो भावार्थ कितें तो आमी उडकून घेवपाक की भावार्था विरेत आमच्यांनी देवाक मानवंक जायना पयलो देव आहा म्हणून आमकां भावार्थ आसूंक जाय आनी भावार्थ एकूच आमकां भावार्थ उत्पन्न कोत्ता कोण हो 4 आमचे रोमकाराची चीट पयलो 20 वर 17 वड आमकां उदको कोन्न दाखयता पोतून वाचया 17 वड आख्खी वाच कारण 1:17 कारण मनशाक देव कशे भाशेन आपणा मुखार प्रमाणीक करता तें शुभ वर्तमान दोखल करता हें देवान फावो केल्लें प्रमाणीक जावचें देणें मनशाच्या भावार्था थावन उपजता आनी मनशांक भावार्थाच्या मार्गार चलयत रावता तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा भावार्था उद्देशी देवान आपणाक प्रमाणीक केल्ल्या मनशाक जिवीत मेळटलें कोणा उद्देशी भावार्था उद्देशी आतां प्रमाणीकपणाचें जिवीत हो देणें मेळपाक 2 जिन्सांनी आसा कितल्या जिन्सांनी आसा 2 जिन्सांनी आसा मनशाक देव कशेय भाशेन आपणा मुखार प्रमाणीक करता कित्याक म्हटलां खंयच्याय मनशाक देव आपणा मुखार प्रमाणीक करता आनी ते कसो करता प्रमाणीक कित्याक लागून करता पळयात कशेय भाशेन मनशाच्या कन्याक फावो ती मजुरी दिवप हाका आमी नीत म्हणटा कित्याक म्हणटा जेन्ना आमच्यो कन्यो कोणाचे गेले जाल्यार आमी ते कितें करता मजुरी दिता पगार दिता आनी म्हणटा ताका तो फावो पगार उदाहरण कितें वायट केलें जाल्यार आमी ते कितें करता ही धमकी दिता म्हळ्यार आमी नीत करता तेच भाशेन हें उतरां उद्देशी देव आतां कशेय भाशेन देव आमकां आमची नीत करता वो आमकां मजुरी दिता आनी हेका कितें म्हणटा आमी जाणा मुखार फावो ती मजुरी दिवप हाका आमी नीत म्हणटा आनी असली नीत कोत्तोल्यांक आमी नितिवंत म्हणटा ह्या अर्थान पावलू देवाचे नितीची खबर करिना आनी देवाक नितिवंत म्हणना पूण आपणाचेर भावार्थ तेवतल्यांक देव आपणाक मानवलोली कोत्ता कोणाचेर भावार्थ दवरल्यार देवाचेर भावार्थ दवरता ताका देव आपणाक आतां आमी जायत जाणां येयल्यात कितले जाण देवाचेर भावार्थ दवरता काय हे जाणा कित्याक कडेन आसा म्हाज्यान म्हणूंक जायना तुवें भावार्थ दवरिना म्हणून म्हाज्यान म्हणूंक जायना हांव देवाचेर भावार्थ दवरता वो दवरिना म्हणून पूण जो कोण भावार्थ दवरता तांकां देव आपणाक मानवली कोत्ता ही एक नीत देवाची समजल्या ही देवाची नीत जो कोण देवाक चेर भावार्थ दवरता ताका देव आपणाक मानवली कोत्ता आतां दुसरे वाटेनूय देव मानवली कोत्ता पळयात कितें तें आपणाक मानवली कोत्ता हें देवा मुखार एकूच खरें प्रामाणीकपण आनी तें देव आपणाक दोळ्याच्या नितिवंतपणा वरवीं भावार्थ तेवतल्या मनशाक फुक्याक फावो कोत्ता म्हणटच देव दोळ्यान नितिवंत ताचें नितिवंतपण दाखोव दोळ्याचें हे शेवट टाक हां बरें येतोय नाका
हाबाकूक या हाबाकूक बुकान बूक हाबाकूक केदो सांगतालो तुमकां हांव. हाबाकूक 2 आनी वर्ड नंबर 4. पळय, जांचे काळीज प्रमाणीक न्हय ती मोडोन पडटली, पूण प्रमाणीक मनशां आपल्या विस्वाशीपणा वरवीं जिवी आसतली. जांचे काळीज प्रमाणीक न्हय ती कितें जातली? मोडोन पडटली. ताका तितलो वगत बावडतो ती गोडटिल्ली आसची नात, देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरची नात. हांव काल हें उलयतालो कितें म्हणून, जेन्ना आमी कितें माड लागलो जाल्यार दोतोराक विचारता, दोतोर कितें म्हणटा, एक्सरे काड. आनी एक्सरे काडटात, त्या कितें दाखयता? फ्रॅक्चर दाखयता. तो फ्रॅक्चर पळोवन आमी देवाच्या उतरांतान कोडसोत्ता, म्हण आमी मोडोन पडटा. हें जाता रे, तेंकां दोतोरान दाखयलो मरे, तें आहा मरे, तें मोडलां, कशें जातलें? तें वखदानूच बरें जावंक जाय अशें दिसता. पूण जोरी तर आमचो बावार्थ देवाचेर आसा जाल्यार, दोतोर कोणें केला? देवान केला. ती एक्सरे कोणें तयार करूंक गिन्यान दिलां? आतां ती एक्सरे करूंक देवान तयार केला मनशाक, वो मनशाक गिन्यान देवान दिला, दोतोर केला, जाल्यार म्हाज्या भितर मोडलां तें करूंक देवाक सारकें करूंक जायना काय? आनी हें सारकें करता जाल्यार कितें जाय काय म्हाका? प्रामाणीकपण जाय. जें हें प्रामाणीकपण ना देखून आमी मोडोन पडटा. आनी आमकां पयलो आबिचोर रोमकाराची 17 वड सांगतात तें कशेय भाशेन देव मनशाक प्रमाणीक कोत्ता. तूं पथकानूय आसूं, तूं बरोय आसूं, पूण जेन्ना तूं देवाशी येता तेन्ना देव तुका आनी म्हाका दोया काकूत दाखोवपाक फाटीं रावना. तूं बरो मनीस म्हणून तुका देव काकूत दाखयता आनी वायट मनीस म्हणून तुका देव धांवडयता असलें ना. देव दोनूय वाटेनी आमकां वेगयता, बऱ्याय मनशाक आनी वायटूय मनशाक. कित्याक? देव जावन आसा मोगाळ बापूय. जशें आमचीं भुरगीं आसतात आनी एकलो बेबदो आनी एकलो जोडकार आसता, आवय कोणाचो चड मोग करता? आं? एक बेबदो आसता आनी एक जोडकार आसता, आवय कोणाचो चड मोग करता? आं? जोडटा तेजो? आं. वायट कित्याक लागून? आवय जाणा आपूण आसल्यारूच तेजो कुयदाद जातलो. हांव आसतना बोलदोच जाल्यार तो बरो फुडाराक जिविताक पावतलो, आनी आतां तो ताका हांवें सोडलो जाल्यार तो अदीक पिड्यार जातलो. तेच भाशेन देव जाणा जो पर्यंत म्हजो पूत म्हजेशी येयत जाल्यार तो सासणाच्या जिविताक सालवार जातलो. आनी ताका लागून देव पातक्याचो अदीक चड मोग करता. देव कोणाक सोदूंक येयलो? पातक्याक येयलो. कित्याक राग आहा म्हूण येयलो? आपलो मोग दाखोवपाक येयलो. आनी हो मोग कसो आमकां मेवता? आमच्या बावार्थान. कसो मेवता? जरी तर आमी देवाचेर बावार्थ दवरता जाल्यार देवाचो मोग आमी चाखता. 1 जॉन पयली चीट जेवणाची आमचो बावार्थ आमकां कितें दिता तें दाखयता. 1 जॉन 5:4. 1 जॉन 5:4. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. आनी ताज्यो आज्ञा जोड न्हय. पूण आमकां जोड लागता. सकाळीं उठोन देवाचें उतर मातशें वाचया रे म्हणल्यार काल वाचलें न्हू गो तें, काल वाचूंक नासलें, आयज कित्याक वाचूंक जाय? तें कितें बदललां थिंगा? कोणेंच तें बदलोंक ना. म्हाजें जिवीत बदलता. तूं 10 पावटी वाच, तुका 10 गिन्सांनी कितें कितें देव दाखयता. ताका लागून म्हणलां म्हजें उतर तुमच्या पावलांक एक उबारलेलो दिवो, तुजी वाट उजवाडाक वता. पूण एकेच फावटीन तो उजवाड तुका मेवना. इल्लो 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 करून तुजें जिवीत आख्खें नितळ करता.
तेजी आज्ञा आमकां जोड न्हय. मागीर जांकां देवान जल्म दिला तांणी संवसाराचेर जैत व्हेला. जाका राव जाका देवान देवान जल्म दिला जल्म दिला. कोणाक? आमकां. जाका. आमकां न्हू, भावार्थ उरता तांकां. आमकां सगल्यांक जल्म दिला. खंयचो जल्म येयला आमकां? मनशा कुळाचो. आदां वेतान येयला आशेचो. पूण देवाचो जल्म परतून येयला खंयचो? आत्म्याचो आनी उदकाचो. निकोदेमाक सांगलेलो आयकोनाक उडास ना केन्ना? आत्म्यान आनी उदकान नव्यान जल्मल्या शिवाय तुमी देवाच्या राज्यान नव्यान जल्मल्या बगर देवाचें राज पळोवंक जावचें ना. निकोदेम वचून थंय जातालो ताका, गुरुजी नव्यान जल्मोंक आतां म्हाज्या आवयच्या कुसयान भितर सरोंक जायीत आनी नव्यान जल्मोंक जायीत. आनी तेन्ना जो ताका तूं धर्माचो शास्त्री जावन ये नको तूं. पळय खूंय लिपलेलो आसलो गूट तो. आयज तो गूट आमकां लिपलो. आयज हो गूट आमकांय लिपलेलो आसा. नव्यान जल्मप म्हणल्यार कितें तें? कितें नवें सांगात पळोवया. हां हय म्हण कितें तें कशें हें आमी शिकोंक जाय. हें गरजेचें आमकां. नव्यान जल्मप आमच्या धर्मीक खंयच्या प्रमाणे आमी पवित्र स्नान घेता. पूण भावार्थाचे नदरेन आमी देवाचें उतर घेयत जाल्यार पवित्र स्नान न्हू, आमी आत्म्यान जल्म घेता आनी उज्यान जल्म घेता. हो भावार्थ. देवाचें उतर घेवन पोतून वाचून तूं जेन्ना जितले पावटी उचार करून तें तुज्या जिवितान घडोवन येता. वायट आहा तें लासून वयता आनीक बरी जमीन तुका तयार जाता. हेका म्हणटा आत्म्यान आनी देखून सांगलेलें हांवें तुमकां कशें स्नान दिलां? उदकान दिलां. कोण सांगतालो? जॉन बातिस्ट. पूण म्हज्या फाटल्यान कोण एकलो येता तेजे वणाचें वाद्य सोडूंक फावना. तो तुमकां उज्यान आनी आत्म्यान दितलो. आयज तो उजो आनी आत्मो ह्या जाग्याचेर व्हांवता. तुमच्या जिविताचे कोश त्रास दूख जेन्ना हें उतर आयकता तेन्ना तें लासून काबार जाता आनी तुमकां नव्यान खुशालकायेचें जिवीत मेवता. तर हें आमी स्नान घेवंक सोदिनात. हें घेवंक आमी रावोंक सोदिनात. देवाचें उतर घेवन आमच्या काळजांत अदीक उजो पेटोवंक सोदिना. देव सांगता हांव संवसाराची शांती हाडूंक न्हय पूण उजो पेटोवंक येयला. आनी तो उजो पेटोवन केन्ना भगवत जावसर म्हाका शांती ना. खंयचो उजो तो? पवित्र आत्म्याचो उजो, देवाच्या उतराचो. तुज्या काळजांतल्यान तोंडांतल्यान तामोन आसता तें उतर भायर सरोन सैतानाचो नाच करपाचो तो उजो. आहा काय आमकां ती आशा? आहा काय तो उजो आमच्या भितर पेटलेलो? तुज्या काळजाक पेटलेलो तो? आहा काय तें देवाचें उतर तुज्यान म्हाज्या भावार्थाचें उतर आमी उलोवपाक जाता काय आमचे कडेन? काय भिता काय? चुकलां काय? कोण सांगता पळय तें पयलें तेका सांग. तूं सांग तूं उलय. चुकल्यार तूं चुकलें, हांव सालवार आहा. पळयात कसलो उजो पेटला तो. आशेचो उजो. हांव त्रासान पडोवंक कबूल ना. तूं पडल्यार पडो होणात. म्हाका लॉस जातली न्हू हांवें सांगल्यार. म्हाज्या भाव भयणां लॉस जाल्यार जावं दी, शिकतले आमी काय शिकोंक येता. देवाच्या राज्यान लॉस जावचें ना. सैतानाक हारयतले आमी. जर देवाचें उतर नको जाल्यार थिंगा लॉस जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाचगो बागीन आसतालें तें. आनी आमी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय वजन न्हू तें. मागीर कित्याक जांकां देवान जल्म दिला तांणी संवसाराचेर जैत व्हेला. मागीर संवसाराचेर आमी जैत व्हेला. तें आमचो भावार्थ सागो वय. खंयचो भावार्थ बाय तुका? ब्रदर म्हाजे पासत तूं माग. तूं मागतलो म्हणून भावार्थ आसा म्हाका न्हू.
ब्रदर आमकां मागण्यान दवरा तूं मागतलो तूं आमकां मागण्यान दवर आमकां भावार्था आमचो हो भावार्थ आमचो भावार्थ जैत व्हरपाचो भावार्थ आनी हो जैत आमकां आमचे मागणे जैत दिना कितें आमचे मागणे आमकां जैत दिना तूं 8 वरां मागणें कर आमचें मागणें कसलें म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी दी काबारूच जायना दी 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 काबारूच जायना आनी मागीर वयल्यान आमी रडटा आनीक कितलो देव जालो रे देवा मागता मागता कितलीं वर्सां जालीं मरे साहेब जायना देव आयकोना बरें मागणें म्हाजें हिंगा देव सांगता तुका जैत जाय जाल्यार आयजूच आयकता तुजो भावार्थ वडय तुजो भावार्थ दाखय आमकां जैत दिता आमचो भावार्थ सुमूर्त आमकां जैत दिना सुमूर्त पाळ्ळी म्हणून कोणूच देवाक मानवली जायना सुमूर्त पाळ्ळी म्हणून आमी देवाक मानून फकत सुमूर्त आमकां एक ओडोक दिता हे तुवें 313 म्हणजे 613 कायदे आहा मोइसेसाचे सुमूर्तीन येयलोले ते आमकां ओडोक दिता हें तुजें पातोक हें तुवें केलां हें तुवें केलां तेन्ना तुका तूं वडकोता तें सुमूर्तीन बरयलोलें आसा हें करूंक जाय नासलें पूण हांवें केलें आतां हें तुका जैत दिता तुका जैत कितें दिता कसलो भावार्थ स्वताचो म्हणल्यार खंयच्या उतराचो तुका जैत दिता जेजूचो मोग तुका जैत दिता जेजून त्या कुर्सार दाखयलोलो मोग इतले चुकी केले आसतना इतले अपमान केले आसतना इतलो टॉर्चर केला आसतना त्या वेळार बापा तेका बोगोस आतां तुका कायद्यान म्हण तूं म्हणटा कितें हांव आयतारा आयज मिसाक वचोंक ना पातोक जालें म्हणना आमी हय आमी आयज तेर्स करूंक ना पातोक जालें म्हणना आमी आतां कोणी तुवें म्हणना आसतली पूण आदी आमची माय बाय आमकां तेस कर तेर्साक ना जाल्यार बोडी घाल तेस काबार जालो काय ना बेसांवां पयलीं बोडी पडटाली जापा जापा आमोरेक ना जाल्यार बोडी पडटाली 7 आमोरी 8 तेस टायमार वचोंक जाल्यार हाचेर आज बोडी आसता पळय ते भशेन देवाच्या राज्यान येत्या पार कितें म्हणटा बाय कॉलेजीक सान येयला न्हू आतांच इश्ट फ्रेंडाक मेळोंक गेला आसूं टीव्ही आहा न्हू मातशें रेस्ट घेता ती कांसार जाल्या न्हू टीव्ही पळयता देव मागीर येतलो कित्याक देवाक जायतो टायम आहा आमकां टायम ना न्हू देव खंयच्या टायमार म्हळ्यार जाप दिता न्हू दिना खंयच्याय टायमार म्हण आदली आमचो माय बाय समजताली आदली जाणटी 8 म्हळ्यार 8च 7 म्हळ्यार 7च नाल्यार पडटाली बोडी हां हे सुमूर्तीचे कायदे आसलेले त्याच मायन पायन तर आमकां ती बोडी मान नासतना मोगान देवाची वडोवक दिलोली मोगान देवाचें उतर शिकयलेली जाल्यार आयज आमी ती टीव्ही पळोवंक पावची नासली त्याच मोगान देवाचें उतर शिकोवंक आसतलें आसली कित्याक DNA आमच्या रोगतान कितें आसतलें आसलें आतां कितें हो बाबा माय पायचेर कोंतर रे सारको हांव माय पायचेर कोंतर ना म्हाका मायच्या आनी पायच्या इतली आनीक दुसरी उडीक कसली ना तुजी गिरेस्ताय दी भांगार दी पूण पाय मागीर कोण दुखयता जाल्यार हांव त्याच्या सांगाताक ना कित्याक पाय मायचो कुयदाद कितें आनी पाय मायचो मोग कितें हांवें चाकलां म्हाज्या जिवितान पाय मायचे इतलें पूण हांव उडास कोत्ता कित्याक आमी असले माय पाय जाल्यात आमच्या जिवितान हे माय पायचें जिवीत आमी करूंक फावना म्हूण हांव तें तुमकां उक्तें करूंक सोदतां
देखून आदीं मागीर पायन आतां आमी तशीं आमी भिरांतेन वाडयता तीं भुरगीं कितें जाता भिरांतेन वाडटा मोगान वाडोना आनी भिरांत कितें करता पयलें पातक भिरांत कितें करता ती जायतें वायट करता पूण मागीर बायचे नदरेक हाडूंक दिना मोग आहलो जाल्यार ती हाडटली आसली मागीर बायचे नदरेक वय काय ना कित्याक मागीर बायचो ताका सांगात ना देखून ती भोंवता आनी मोगाचो सांगात सोदूंक आनी कितें म्हणटा जाणा मागीर मामा आय डोंट युअर मनी आय गॉट माय हनी बाय बाय म्हणना पापा आय डोंट वॉन्ट युअर शेअर आनी वेअर कितें म्हणटा तें आय डोंट वॉन्ट आय गॉट माय हनी आय गॉट माय हनी आय डोंट वॉन्ट तर हें जायना कित्याक हें तर पयलेंच पापान आनी मामान भुरग्यांक देवाच्या उतराचो इतलो मोग आनी दुसरो मोग ना जो देवाच्या उतराचो मोग आसलो ते भुरग्यांक शिकोवपूय हेंगेन धरून जाता त्या उतरान शिकोवप जाता त्या उतरान सगलें जाता त्या उतरान आमकां जैत मेळटा आमचो भावार्थ आमचो मोग वाडटा देखून जेजून म्हणलें कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला आयज आमी त्या मोगान आहा काय आमी संवसाराच्या मोगान आहा काय आमकां संवसाराचो मोग कितें दाखयता काय एकोडाचो मोग दाखयता काय गिरेस्कायचो मोग वांटे दाखयता संवसाराचो मोग कितें करता शेअरिंग करिना हें म्हाजें आनी आतां मागीर बाय देखून शिकनात पयलीं घरां काडटा आसतना समजी 2 देरां 2 वाटे काडटा आदल्या काळार असलीं घरां पळय नासलीं आमी आदल्या काळार एक घर पळयतालीं व्हडलें घर आसतालें पूण एक हॉल आसतालें एक ते फुडलें देर व्हडलें आनी हॉल सगल्यांक मागीर भितर कूड सेपरेट आसले बेडरूम सिटींग रूम आनी तें सेपरेट आसलें पूण हॉल आनी फुडें भितर स्वता पळयता थिंगा आहलोलें नाजाल्यार तें देवाक आसतालें फुडें आनी सायडीन मागीर व्हडलें साल आसतालें सगल्यांचें पाटी आयज पाटी हॉल खंय आसता बरें तें अशें पाटी हॉल म्हाजी पाटी हांव करतलो तुमची पाटी तुमी करात पाटी हॉल रस्त्यार शेतांत प्रेस गॉड पण हो भावार्थ आमचो हो मोग आमचो हें नव्यान जल्मप आमचें तर कितें जालें तें जालें तूं म्हणटलें तूं कळ्ळें आतां आमचे कडेन जाता तें वय जरी तर आमी मोगान जियेता हांव तर जियेता तूं तर मोगान जियेता तूं तुजे फॅमिली कोणाक तो मोग दाखयता फाल्यां तुमच्या भितर कोण तरी एकल्या फाटल्यान आनीक 2 जाण उत्पन्न जातले आनी ते मोग दाखयतले फुडली पिळगा मोगाची देवाच्या आनी पेल्याच्या जातली त्याक कितें जाय देवाचो मोग आनी ही शिकवण जेजूची तुजो मोग करता तुज्या पेल्याचो कर पूण पयलो देवाचो मोग कर देवाचो मोग तर हांव शिकलां देवाचो मोग तर हांवें केला देवाक तर हांवें वडकोला जाल्यार हांवें पेल्याक जरूर वडकोला पेल्याच्या रुपान बघुया पेल्याच्या रुपान अनुभवया कोणाक देवाक देखून सुरवातेक म्हणलां तुमी तर जेजूक पळयतलीं जाल्यार एकामेकाक पळोवंक जाय आनी खरोच जेजू म्हाजो पेलो म्हणून हांवें तें पळोवंक जाय कित्याक म्हाजें तोंड म्हाका दिश्टी पडना दिश्टी पडटा तुजें तोंड दिश्टी पडटा हांव म्हणटा हांवें कितें करता काळेशें लागलां तुका तूं कितें करतलें आनी कितें केन्ना लागलें खबरूच ना तें घांस घासून कात काडटले पूण तें काडे होतूच वयचें ना सांगलेलें आयकलां पूण मागीर कितें वतलें आरशान वचून पळोवंक वयतलें आरशार पळयल्यार मागीर कळटलें तुका संवसार म्हणलें तेच भाशेन आमच्या काळजाक तें कांय होत लागलें तें दिश्टी पडना पूण ताका एक आरसो आहा तें देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांतलें उतर वाचीत जाल्यार आमच्या काळजाचें होत तें दूख त्रास ओकमान कोश्ट हें सगळें होत खंय रिगलां आनी तें कित्यान बसूंक जाता हो देवाच्या उतरान
ह्या लेसान पुसूंक जावचें ना. ह्या लेसान हांव तोंड पुसतलो म्हाजें. पूण हे लेसान तोंड पुसनासतना म्हजें तोंड नितळ जातलें. जेन्ना काळजांतलें खोत पुसोवन काडीच खुशालकायेन बसतलें तेन्ना तुजें आनी म्हाजें तोंड एकामेकाक दाखयतलें. एकामेकाक हांसोन दाखोवयात. पळयात तोंड पळयात एकामेकाचें. कितलें सोबीत दिसता तें पळयात. कितले खुशालकायेन. आनी वचन आसा भावार्था उदेशीच आमकां जैत मेळटा. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या भितर गेलां तेन्नाच आमकां ती खरी खुशालकाय कळटा. तेन्नाच आमी अणभवूंक शिकता एकामेकाचो मोग. चाकोन घेयात आनी चाकोन फोडयात. सोरेस्पोर कितलो गोड आनी मोवाड तो. कशी चाखतली देवाचें उतर. जेन्ना तोंडान उलयतली, कानान आयकतली, काळजान वेतलें, खुशाल जातली, समजतली आनी तोंडान हांसोंक लागता. खुशालकाय दाखयतली. एकामेकाक आमी खुशालकाय दाखयतली जाल्यार आमच्या तोंडा वयल्यान आमी दाखयतली. प्रेज द लॉर्ड. नाजाल्यार दुस्माना लागीं कोत्ताय जाणा. दुस्मान कितें दाखयताय रे बाबा. कशें दाखयताय दाखय. दादल्यांक बरी संवय हांव दुस्मान दाखोवपाची. दाखयनाय दाखोवंक आनी देव सांगता तुमचे हात पयले धुवून काडात. कोत्ता ते लोवल्यात तुमचे हात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां चोय कितें दिता आमचो भावार्थ. आतां पोन्ने करून आनी पोत्तून इसायास प्रवादी या पळयात. इसायास प्रवादी पयलो विस्वर. पंदराही वड. तुमी तुमचे हात उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपता. प्रेज द लॉर्ड. आयकात बरे भशेन. म्हाजें उतर न्हू हें. कोणाचें उतर. देवाचे. कोणाशें उलयला. प्रवादे कडल्यान उबारला. आयसया. आनी जेन्ना आमी हालेलुया कोत्ता तूं हात वर मागणें कोत्ता तेन्ना देव कितें सांगता आमकां. जाल्यार कसलो फायदो आमी हात उबारून. बा तूं कितें शिकयतलें आमकां हात उबार म्हणून हालेलुया करूंक म्हणटली तुमी न्हू. हांव सांगना देवाचें उतर सांगता. जेन्ना तर आमच्या काळजान दूख आसा, काळीज जर आमचे खुशालकायेन भरलेलें ना जाल्यार म्हाजे हात उबारून म्हाजी चिंतना दुसरे कडेन दवरून उतरां आनी खूंय वचोन देवाक ती पावना. समजलां तुमकां. अदीक कर तुमी भयणी म्हूण कमी ना. आवय तुमकां राग येयत जाल्यार तो आनी उदकान देगून पालवना. तो केन्नाय पालवता भांगरान. आनी तो भांगरान देखून पालवना वगत येयल्यार. पूण देवाच्या राज्यान तो केद्दाय व्हडलो तुमकां राग येयलो जाल्यार आनी तो मोग तुमच्या भितर इगलो जाल्यार त्या मोगान सगलो पालवता. फुडें दाखयतलो देव आमकां. पळयात वाच. तुमी तुमचे हात उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपता. पूण हीं उतरां म्हाजी न्हू आं. तूं म्हणचें हांव शिकयता म्हणून. उतरां कोणाची. देवाची. आनी तुमकां देव शिकयता. देवाचें उतर देव. जरी कोणाक खुशी आहा शिकपाची जाल्यार तेज्यान शिकोवंक जाता. कोणाक खुशी आहा आयकोपाची जाल्यार तेज्यान आयकोंक जाता. कोणाक खुशी आहा जिवीत बदलवपाची जाल्यार तेज्यान जिवीत बदलूंक जाता. आनी तुमच्या कन्या वरवीं, तुमच्या स्वभावा वरवीं, तुमच्या भावार्था वरवीं तुमकां जैत मेळटली. आयकलां तुमी. जाल्यार हीं उतरां तुमच्या काळजान मातशी कोचोवन घाला. जसो हाबाकूक बुकान आमकां आयकलां 4 विस्वर 4 वडीन 2 विस्वरान आमकां जैत आनी तें जैत खूंय मेवता तें दाखयलां. जोवाच्या पयले चिटीन 1 विस्वरान 5 विस्वरान 4 वडीन वाच. कितलीय प्रार्थना तुमी केली म्हणून हांव तुमकां कान दिवचो ना. कितलेंय मागणें केलें म्हणून देव म्हणटा कान दिवचो ना. तुमचे हात रोगतान बोल्ल्यात. आतां पळय सुमूर्तीन कितले कायदे केले, कितेंय केलें, दिमी घालून तेच केलो, तकली तेकून मीस आयकलें. जर तुका मोग ना,
भावार्थ ना हें सगलें तुजें उमत्या कवचार उदक. समोरच्यान जायते 613 कायदे पाळले जाल्यार तुवें तेन्ना तुका जोयत मेळोंक शकता आनी मेवता. पूण 613 कायदे पाडूंक तुकोड्यान म्हाकोडे जाता जाल्यार आमी पळोवपाक जाय. नाल्यार 2च कायदे पाडात. कितले कायदे? 2 पाडूंक सोंपें काय 613 पाडूंक सोंपें? खंयचे ते 2? एकल्या देवाचो मोग कोतचो आनी दुसरो खंयचो? म्हजो कोत्ता तो हांवें तेन्ना म्हज्यात रोगतान बुडलेलें ना. मोगान म्हणल्यार नितोड आसा, रागान बुडल्यार रोगतान बुडल्यार, काळजान मनान विंगास आसा, चिंतनांनी राग कुन्नटाय आसा, तोंडार जिबेर चाडयो आसा, ओकमान आसा, शिराप आसा तोंडान, जाल्यार खंय बुडलां म्हाजें? रोगतान बुडलां, दुस्मानकायेन बुडलां. देखून देव तेन्ना कितें करता? दया दांपता. तेज्यान पोवंक जायना पातक. देवाच्यान पोवंक जायना पातक. हें पोन्न्या कोर्राचें. पूण नव्या कोर्रान जरी तर तूं आनी हांव जेजूक पळयता, तेजें उतर आयकोन आमचें तर मन बदलता जाल्यार देव आमकां दया कोट्टा, बेगीन घेता. गलेशियन 3:13 म्हणटा, आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलेलो जावन सगल्या शिरापांतली आमकां सोडोवन हो भावार्थ आहा जाल्यार ह्या भावार्था वरवीं आमकां जैत मेळटा. जेन्ना जेजूक आमी ओडकोन जेजूची तर हें करून आमी तो नियाळ करून आमच्या काळजान देवन हें तोंडान पोतून आनी म्हाका सुटका दिली म्हणून हांव खुशाल जाता, तोंडार म्हाज्या खुशालकाय दाखयता, जाल्यार जरूर म्हाका सुटका मेवल्या. मागीर तें फुडें वच. न्हांवून येयात. उदक न्हांवचें पडलें न्हू. न्हांवून येयात. कोण किल्ले नाल्यात उडास करात. हांव सांग, तुमी सांगनाकात हां कोण नाल्यार. हांव विचारता तुमकां. तेंच विचारता, देव विचारता. न्हांवून येयात. नितळ जायात. नितोड जायात. कितें नितोड करात? काळीज नितोड करात. मागीर म्हज्या दोळ्या मुखा वयले तुमचे खोटेपण पयस काडात. इलो वगत मातशे दोळे बंद करात. जायते कोणी आमी हिंगासर जायती दोळ हांव देखून तुमच्या मुखार कोणी कोणाचो राग येयलो आसतलो, कोण वाटेक मेवलो आसतलो, कोणें सायड मारूंक गेलो आसतलो, कोण आनी कितें जालां आसतलें. हें खोटेपण आमचें. हें आमी पयस करया. आमचें काळीज नितळ करया. न्हांवया आमी. भावार्थाचें उदक देवान आमकां बक्षिलां आनी देवान आमकां एक आज्ञा दिल्या. हांवें तुमचो मोग केला. ह्या पवित्र आत्म्याची कृपा देवान आमच्या काळजांनी हो मोग ओतला. हो मोग कित्याक ओतला काय? म्हाका दवरूंक, हो मोग दुसऱ्याक दिवंक. हो मोग कितें काय? तो कुर्सार जाणां दाखयला. बापा तांकां बोगूस, दुसऱ्याक बोगसोणें दिवंक. तो चुकला तो वस्कोत म्हण ओडकोन घेवंक. चुकलेल्या कोतीक ओकमान करूंक न्हू. आमी घोडये आमच्या हातींनी जाता जाल्यार आमी हातींनी ताका करतात ओकमान. हातींनी जायना जाल्यार आमी ओकमानाची उतरां उलयतात आनी देवाची निंदा करतात. आमी देवाची भाव भयणां देवाची भुरगीं म्हणटात. आमी त्या वेळार देवाची भुरगीं जायनात. आमी दुस्मानाची जातात, गुलाम जातात सैतानाची. तदुनिया ह्या जाग्याचेर आमी येयले. हांव अपवीत आत्मो आयज आमकां आमचें जिवीत तपासूंक आमकां शिकयता. असो भाग्यवंत आमचो पावलू आमकां उडास करता. तुमी तुमकांच तपासून पळयात. तेन्ना तुमचो भावार्थ खरो नितोड काय निर्मूळ तो. आनी हो वेळ आमी तपासता. हेज्या जाग्यार आमी येयले. हांव ह्या जाग्यार बरी आसता. वो बरें आनी कितें करता. सगलीं बरेंपण आमी अनुभवता. हें म्हज्या काळजा मनांतल्यान हांव खरोच तयार आसा काय देवाक दिवंक? जाल्यार सगल्याचो हुस्क्याचो भार ताजेर घालात. आतां न्हांवून येयात. सायबा तुवें म्हाका नितोड केलां तुज्या उतरां वरवीं. तुज्या उतरांतल्यान हांव न्हांवून गेलां. हें तें पवित्र स्नान.
ओतम्यांचें आनी उज्याचें तें जेजून आमच्या जोंबासान सांगलेलें म्हज्या फुड्यान कोणाक येता तो तुमकां उज्यान आनी ओतम्यान आयज तें उज्याचें न्हय ओतम्याचें स्नान मेळटा देवाचें उतर जावन आसा देवाचें देव जावन आसा ओतमो आयज तो ओतमो म्हजेर आसा सरस ओतमो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला हांव एक ओतमो पूण देवाच्या ओतम्यान म्हाका आपणायला कितें करूं गरिबांक बरी खबर दिवंक हें बरेंपण म्हाजें आयज हांव हिंगासर वयता तें हें बरेंपण हांव दुसऱ्याक दिवपाक देवान म्हाका तयार केला आयज हें उतर आयकून हांव म्हजें जिवीत बदलतां जिवीत बदला देवाचें राज लागीं आसा दुनिया म्हाका तुजी कृपा जाय म्हाज्या वचून जायना पूण तूं म्हज्या सांगाता हांव कितेंय करूंक शकता हालेलुया थँक्यू जेसूस दोळे उगडात दोळे धांपून म्हण थिंगा जंप काडशात थँक्यू जेसूस कोण ना न्हू न्हिदोंक ना न्हू कोण हां देव बरें करूं नाल्यार म्हाजी चूक जावपाची हांव म्हणटा पडटलो तुवें दोळे धांपूंक लायले आतां ताणें कितें हांव न्हिदलें जाल्यार कितें जालें कांय हें ना तुवें न्हीद हांव न्हिदलें दोळे धांपून प्रेस गॉड फुडें वाच गो बाय आनीक वायट करूं नाकात वायट करून आतां तुमी नितोड जाल्यात आतां आमी नितोड जाल्यान देवाचें उतर आयकून आमचो भावार्थ वाडला आमच्या काळजांत जें कितें उणेंपण आसलें तें आमी भरून काडटा जें कितें आमकां समजनासलें आतां आमी समजोंक सोदता आतां फुडें समजून घेवया वाच बरें करूंक शिंकात कोणा कडेन शिंकतली जेजून सांगलां हांवें केलां तुमी हांवें केलां तशेंच हांव एकूच शिकयतात म्हाका पोतून पोतून जेजून म्हाका बक्षिला आनी तुमी पळयतात म्हाजें पयलें जाल्यार तुमी म्हणचें ना हो तो मनीस म्हणून आनी तेज्याक पयलें जाल्यार तेन्नाय म्हणचें ना हो तो मनीस म्हणून हांवें दिसाक म्हाजो फोटो काडून न्हू म्हाज्या भाव जॉन्सनाक दाखयलो ताणें म्हाका सांगलें मामा तूं कितें दाखयताय म्हाका सलमान खानाचो फोटो लायलो जाल्यार तूं जाता ताका खबर ना सलमान खान तो हांवूच आसलो म्हूण पयलो म्हाजें रुपणें आहा तें प्रेजंट रुपणें पळोवन म्हाजें आदलें रुपणें तो विसरलो ताणें पळोवंकूच नासलें म्हाजें रुपणें आनी ताका दाखयलो जाल्यार तो केन्ना मानून येवंक तयार जावंक ना ताणें मानून घेवून हांव म्हणून तो तेच पासत आतां आमच्या भितर जें कितें आसा तें आमी काडून तें सलमान खानाचें रुपणें काडून दादागिरी मस्तीचें रुपणें काडून मोगाचें रुपणें घेवंक आमकां पळयता नांवून येयात नितोड जायात कालती आनी ल्हानवीक विमोर चाकरां जावंक मागात जेजू देवाचो पूत जावन जेजू देव जावन जेजू ल्हानवीक विमोर चाकोर जालो आयज तेजें जिवीत आमी आपणावंक कशे भाशेन जाता हें करूंक आमी रडोंक जाय हें जिवीत मागोंक जाय रडोन रडोन मागोंक जाय जरूर देव दिता रडोन मागोंक थिंगा दी 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 म्हणनाकात म्हातारी जातली देवान दिला म्हण देवा कारगां दियात तें उतरा वरवीं तें उतर शिकात तुमच्या काळजांत तें जिवीत बरोत आनी बरोत रावतलें म्हणलां कित्याक जाल्यार कसो तर म्हूण सांगलां दामून चेपून सुवयेन भरून वतो सूर तुमचे उटयेन म्हणल्यार खूंय तुमची उटी खूंय आसा काडीस तुमचें आनी काडजान बोलाल तुमच्या तोंडाच्यान उगतलें तुमकां कांयच उणें आसचें ना प्रेज द लॉर्ड वाच आनीक वायट करूं नाकात आनी वायट मात करिनाकात आतां जें कितें केलां तें केलें पोन्नें गेलें आतां नवें सुरू जालें पोन्नो करार गेलो नवो करार जेजू घेवन येयलो फुडें जेजू कितें केलां तें आमी शिकया वाच बरें करूंक शिंकात बरें करूंक शिकात न्याय नीत राखूंक वावरात न्याय नीत राखूंक वावरात जुलूम सोंसतल्यांक धीर दियात जुलूम सोंसतल्यांक धीर दियात जुलूम म्हणल्यार कितें उणेंपण सोंसतात कोण म्हणटा तें कांय शिकोंक ना तें गूड फॉर नथींग ताका कितें दिसतलें खंय गेल्यार म्हाका कोण कामाक गेल्यार काम मेळना तें चोवपाक रूप ना मग तें सारको बेसूरवाणो दिसता कोण फुड्यान घेयना जुलूम करतात
आनी कोण कोत्ता मनीस मनशाक. कोण कोत्ता मनीस मनशाक. तांकां वाच गो तें जुलूम जुलूम सोंसतल्यांक धीर दियात. मागीर पळयात जुलूम कोणाक येता अनाथ भुरग्यांक. कसलो कितें म्हणटा अनाथ भुरग्यांक कितें म्हणटा माय बाय नासली ती रस्त्या वयली ती आनी कसली ती तेजो पाय कोण म्हण खबर ना तेजी मांय कोण म्हण खबर ना ताका धीर दियात. सुरवातेक सांगलेलें जायत्या भुरग्यांक ची मांय जावंक जाता जायत्या भुरग्यांचो बापूय जावंक जाता घरान दवरूंक लुगार ना देखून जाल्यार जाता पूण ती तिका पळयता तुका पळयता तूं हांसोंक लागतली. हांव एक सांगता हांव व्हडीक सांगना म्हाजी पूण एक तुमकां उदाहरण सांगता. कोणाचेंय धाकटें भुरगें जे मांयचे वेंगेन आसता आनी हांव तर ते कडेन वयता आनी तर हांव ताका मातसो आनी ताका तर हांव एक पाटी लायक जालें तें तर मांयचें गेलें म्हाजे फुड्यान येयलें म्हाजे येंगेत येयलें. हांव तुमकां एक सांगता पोत्तून मांय कडेन वचोंक मुश्कील. पोत्तून मांयचे वेंगेन वचोंक मुश्कील. हांवें जाय जाण पयल्या आनी म्हाजे चेडूं केन्नाय सांगता म्हाका डॅडी आतां न्ही तें आनी वचना तें शिरकोलें. कोणाक शिरकोलें म्हाका न्हू देवाच्या मोगाक. कित्याक तो म्हज्या भितर मोग आसा पळय शिस्ता न्हू तें भुरगें म्हाका दाखयता आनी अदीक म्हाजो मोग आनीक वाडयता आनी म्हाका खूब असली आवड अनाथ भुरग्यांची राण बायलांची. जायती बायलो म्हाका कितें दिता आनी ती राण जाल्यार सांगता तें तुजें देणें म्हाका फावना. आतां राण बायलो तर आतांची राण बायलो ना आतांचे राण बायलो त्यो पैठकारांच्यो पळय लंडनकारांच्यो जाल्यात. ती लंडनाक भोंवतात. ती म्हणटा बाबा हांव आतां राण ना तें राणपण सोंसतालीं तेन्ना त्या खातीर म्हाजी मांय पायली पळय ती आमी आतां गिरेस्त आहा पेन्शनान देवान गिरेस्त केल्या आमकां. कशें केल्या आमकोडे आसून आमच्यान दुसऱ्याक दिवंक जाता आनी ती दुसऱ्याक दिता. असल्योय बायलो आसात आनी देव आमकां उडास करता. हें पोन्नें कोरान आमचो आतां नवो कोरार. आमी पोन्नें कोरान जेवंक काय नव्या कोरान जेवंक जायी. आमी नवीं मनशां जावंक जायी. फुडें सांगतलो देव वचात वाच बाबा. विधवांक सांबाळात. विधवांक सांबाळात. मागीर येयात उलोवन पळोवया. उलोवन पळोवया. आतां आमी येयल्यात कित्याक हांव तुमी उलोवया तेका हांव तुमकां सांगता उलोवयात उलोवयात उलयल्यार तुमकां उगडास सुट्टलो. उलयल्यार तुमी शिंगतले कितें जायें कितें नाका कितें देवाच्या उतराचें कितें आमच्या काळजांतलें आमच्या काळजांत मेळ आसता. देखून देणें सांगलां केदो तुमच्या काळजान कितें सांगलें कितें केदो तुमच्या काळजान नितोड करात. तूं न्हांवून येयात. आतां म्हणटा तो येयात उलोवन पळोवया. मागीर म्हणटा सर्वेस्पोर. म्हणटा सर्वेस्पूर. कोण सांगता सर्वेस्पोर देव. म्हाजो कोणी हांव मात नाका हांवें सांगलां म्हणून. तुमकां कितें जाय तें तुमी करात पण देवाक मानता तें करात. ब्रादरान सांगलां म्हणून ब्रादराक व्हरोन थिंगा सो तोकट्याक लायनाकात. ब्रादराच्या नांव व्हरोन त्या किड्याक मारी नाकात. तुमी हें वाचात पोत्तून 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 वाचात 10 पावटी 20 पावटी वाचात आनी तुमचे कडेन घडटा जाल्यार ते गूण करात. पळय देवाचो आशिर्वाद खंयच्यान कसो देवान येता पळय तो. ताका देव वयर रावन पळयता. देव वयर रावन पळयता. देव संवसारांत येवंक ना वो येयला जाल्यार म्हाकाय सारकें शिकोवप मेळोंक ना पूण देव येयला जेजूच्या रुपान. संवसारीक मनशा कडल्यान देवाक कोणेंच पळोवंक ना पूण जेजून देवाक पळयला तो देवाच्या गोपानसान आयला. आनी आमी आतां जेजूक पळयत जाल्यार म्हणल्यार कशी पळयतली जेजून केलेल्यो कन्यो मनशाच्या रुपान केलोलें काम मनशाच्या रुपान जियेलोलें जिवीत तें आमी पळयत जाल्यार आमी देवाक पळयता. आमच्यान देवाक पळोवंक जाता. देव कितलो मोगाड आनी दयाळ तो. वाच. येयात उलोवन पळोवया. उलोवन पळोवया. तयार आहा तुमी तयार आसा. उलयनासा रावं नाकात. आतां तुमी उलोवंक ना देखून हांव तुमकां उलय सांगता. तुमी उलयना जाल्यार तुमची चूक जाता. देव तुमकां उलोवंक आपयता तुमी उलयना मागीर तुमी म्हणटा
आरे आमकां कांय समजोंक ना. उलयत जाल्यार समजतलें. याक उलोवन पळोवया. मागीर म्हणटा सर्वेस्पोर, उपरांत जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी तोरी बर्फा वरी जातोल्यात तुमी नितळ धोवी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जरी तर आमची पातकां लाल तांबडी तरूय बर्फा पोरी जातले तुमी नितळ धवी. केन्ना? त्या सांगलां, हांवें आयकलां, तुमी तें तर आयकलां, पूण केन्ना तें समजलां तुमकां आनी म्हाका आनी तुमकां? तुमची पातकां परतून वाच. सर्वेस्पोर, जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी जरी पातकां तुमची लाल तांबडी तोरी बर्फा वरी तरी बर्फा बरी जातोल्यात जातलेत तुमी तुमी नितळ धोवी. नितळ धोवी. आतां केन्ना? हो प्रश्न पडलो काय ना हिंगा? क्वेश्चन म्हाका तेका. केन्ना? केन्ना जातलें सांगात? तुमी आयकोता, तुमी उलोवंक तयार जाल्यार आतां उलोवयात. केन्ना? हांव म्हणटा म्हण तुमी म्हणा केन्ना. तुमी म्हाका सांगात केन्ना म्हणून. न्हांवून नितळ जातात तेन्ना. हां नितळ न्हांवून नितळ जातात तेन्ना. आमकां न्हांवूंक सांगलां, नितळ जावंक सांगलां जेन्ना मेकामेकाक बोक्षिता तेन्ना. तेन्ना. भासाभास कोत्ता तेन्ना. जेन्ना आतां जेच्या आमी तूं कोण उलय म्हणटा तुमी उलयतात तेन्ना. विचारता तें तुमी समजल्यान तुमी सांगता तेन्ना. हो घडी हांव नोको जावन कितें दुसरें जाल्यार तुमी म्हाका सुदरायता तेन्ना. म्हण येयात भासाभास करून पळोवया. जेन्ना आमी नितळ केन्ना जाता? जेन्ना आमी भासाभास कोत्तात तेन्ना. संवसारीक वस्तूंनी न्हय, देवाचें उतर घेवन भासाभास कर. संवसारीक वस्तूंनी आमी जातात पूण मेळी जाल्यात, आपसूवाटची जाल्यात. घोडे आमी नितळूय जातात केन्ना देवाचें उतर घेवन आमी देणारी जाल्यात. घेणारी मनशां सदांच मेळ्ळी. कितें म्हटलां हांवें? जी कोण घेता ती मनशां मेळ्ळी. जी कोण दिता ती मनशां नितळ. कित्याक तें पातक काडून थंय हांवें चोरलां आनी व्हरोन तुका दिलां, हांव सुटलो काय ना? देणारो मनीस सदां नितळ, पूण घेणारो मनीस सदांच मेळ्ळो, आपसूवाटती. चोत्ता कित्याक लागून? आशेक लागून. सांपडटा जाल्यार कितें कोत्ता? काडून दुसऱ्या कडेन उडयता, जावं मारता. दोत्ता कोणाक? आहा तेका. वय काय ना? तेका लागून आमचें पातक जेजून गेलें, तो मेळो जालो. आनी त्या वयल्यान सांगलें तेणें आमकां घोटाय दिल्या, सगळ्यांच्या हुस्क्याचो भार तुमच्या पातकाचो भार म्हजेर घालात. आनी आमी तें एक गायन म्हणटा, तें उतराचो बरोबर आसा म्हाका, काश्यो बाडन. सगळे तुमचे हुस्के हास्के कितें आहा तें कोसोलें कितें पातक आहा तेजेर घालात. पूण तेका स्वता बेश्ट न्हू. नाल्यार हांवें चडशें आतां नवरो म्हणशात हांव देवाक दिता आं सगलें. तें पातक बोगसलें म्हूण समजनाकात. देव हा संवसारांत येयलोलो, त्या खुर्सारा तो देव न्हू. त्या खुर्सारांत एक निशाणी आमकां अनुभव घेवपाक. पूण चोरला तुवें देवाक, ताका फारीक करूंक जाय. ती कास्यो पाडून तुजो पेस तुजें वजन त्या कडेन दी, त्या कडेन उलय, एकामेका भासाभास कर, एवटेन नाल्यार ते वटेन कशेय भाशेन प्राजीत कर, नितळ जा. हें वाचप आमकां शिकयता. मागीर वाच भणी. जोरी ती भिरोंडा सारकी किरमची तांबडी तोरी कापसा वरवीं जातोल्यात तुमी धोवी. आतां तांबडी किरमिजी म्हणल्यार कितें? भिंडा पळया तुमी न्हू, सांगता तिका त्या सांगता भिंडात कितें आसा? मरून कलर आसता. पूण मागीर ती सुकली म्हणटकीर कितें जाता? कांय जाता. तेच भाशेन तुका एक गांव जालो म्हणटकीर कितें जाता? पयलो रगत व्हांवता. कसलें व्हांवता? आनी मागीर तें कितें येता आनी मागीर तेका वयल्यान कात येता आनी दुसरी कसली येता? कांय. तें तांबडें होत पूण किरमिंजी जाता. तेच भाशेन आमची पातकां तांबडी. गडे तें केलां रगत काडलां तांबडें जालां, म्हाज्या काळजान राग शिजला आनी तें शिजोवन तेका मागीर कितें जालां? काळें होत पडलां, किरमिंजी जालां. तें देखून
जेन्ना आमी जेजूशी वेता देवाशी वेता देवाच्या उतरान वेता जाल्यार तुमी नितळ धवी कापसा परी जातली म्हणटा तो कापूस कितें वाऱ्यान उबोवन वयता धवोच म्हणून न्हू हळू आसता जेन्ना आमच्या भितर राग आसता वो पातोक आसता वो भिरांत आसता तेन्ना आमी जड जाता चलोंक देखून जायना भिरांत दिसता येना पूण जेन्ना कांय ना भिरांती म्हळ्यार म्हाजें कांयच ना कांय म्हाका कांय परी व्हरना जाल्यार कितें जाता आय डोंट केअर आय डोंटूच केअर म्हणटा काय ना कापसा भाशेन आसता हांव उलोवपाक उतरां देखून कशीं आसता तेला भाशेन म्हणटा मागीर तेल सुय सुयटा न्हू भुरग्यांक तेल काडटा काय काडना जाल्यार ती सुय सुयटा काय ना मागीर धोक्याक धरून ओडटा पोती वयना आतां यो हिगा न्हू बाय सारकें मुगो हांवें कांय केन्ना तेल काडूंक ना म्हाजें ते फुडें वच हांव सांगतां तें आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यार हे देसांतल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक फावतल्यात बरें जाय मगो तुमकां शांती जाय मगो तुमकां बरेंपण जाय मगो तुमकां संवसाराची गिरेस्तकाय जाय मगो तुमकां ह्या देसांतलें म्हूण सांगता देव सगळें तुमकां खावंक मेवतलें सगळें देवान आमकां दवरलेलें सगळें देवान मनशाक दिलां देवान स्वर्ग रचला संवसार रचला संवसारान सगळें देणें केलां झाडां फोडां केल्यां गिरेस्तकाय केल्या तुजें जिवीत बरें केलां पूण तुका आनी म्हाका खावंक तें मेळना कारण कित्याक लागून आमी देवाचें उतर आयकोंक सोदिना निमाणी वड पत्तून वच आयकात बरे भाशेन हांव सांगता तें आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक फावतल्यात आमकां रूच आसा आमकां खावंक जाय आमकां बरें काम जाय बरी सुरोवपाय जाय फेर एंड केअर जाय फेर एंड केअरान तुमी लाभली जावन दोयी जावची ना पूण देवाचें उतर आयकून तुमचें काडीक दोळे जाय जाल्यार तुजें तोंड स्वतान दोळें दिसतलें आनी तुमचें तोंड कितलेंय दोळें आसल्यार काडीच मेळ्ळें आसल्यार तुमच्या तोंडाचें रोखडेंच काडें आसतलें वय काय ना मनशाक पारखूंक वगत नाका मनशाक पारखून काडच्यान भितर वचोंक नाका तोंडाच्या रुपण्यारूच कळटा कितलो खुशाल आसा कितलो दुखी आसा कितलो बरो आसा कितलो वायट आसा कितलो मोगाड आसा कितलो दारुणो आसा घडये घडये भितर तेच्या तोंडाक पळयत राव आनी दोळ्यांक पळयत राव त्या दोळ्यांचेर आनी तोंडाचेर मनशाचें आख्खें जिवीत बरयलेलें आसा तो तकटो आनी तो तकटो जो मुदार जाता केन्नाय बोर्ड म्हणटा न्हू आमी सायन बोर्ड आख्ख्या मनशाचे वेळ सायन बोर्ड खंय आसा तुजे दोळे आनी तुजें तोंड तोंडारूय म्हणून ना पूण दोळ्या प्रमाणे घुंवता केन्नाय म्हणटा न्हू गिरगिरे घुंवता म्हणून ह्या तोंडार आनी हेजेर आख्खें जिवीत मनशाचें पारखूंक जाता आनी हें देणें देवान म्हाका दिलां देखून हांव इतलें उलोवंक जाता कित्याक हांव जायत्या जाणांक तपासता जाय जाणांक नाकात्ता आनी जायत्या जाणांक देवाच्या राज्यान येवंक आशेता तांकां वेंगयता हांव आनी हांवूय तुमकां तें सांगता देवाचें उतर आयकात तुमकांय तें देणें देवान दिलां आसता देखून हांव हिंगासर सांगता कोणाक दूख येता कोणाक आनी कितें जाता कोणाक कितें जाता देव म्हाका तें देवता तें दाखोवन दिता कित्याक तें रुपणे वरवीं हांव पळयता आनी सांगता तें रुपणें तुमचें दिश्टी पडटा हांवें कालच्या दिसा पयलीं सांगलें कोणाक ताड्याक घर जाता म्हूण कोण एकल्यान सांगूंक ना म्हाका एकल्यान सांगूंक ना पूण चोर खंय आसलो म्हाज्याच घरांत आसलो आनी तो लजलो घरा वचून सांगोंक लागलो पूण दिसलें कितें तेजी म्हूण चूक जावंक ना ती ताका दिसलें सेटींग केलां आसतलें म्हणून पूण हें देवाचें राज हिंगा सेटींग ना
आनी हांव देवाच्या राज्यान म्हाजो गोच्चो म्हाजें चेडूं म्हाजी बायल म्हाजी भूण हांव तांकां कोणाक हांव ती सगळी म्हजी भाव भयण हांव नदरेक पळयतां आनी तेणें देवाचें म्हूण हांव पळयतां. म्हाजे बायलेचो ताळो हर जातालो. आतां आयज सांगता ती म्हाका हांव हाटी बसता. हाटी वचची गरजूच नासली. कित्याक देवाचें वचून आयकलां जाल्यार म्हज्या उतरार बी तुमी सो देवाचें उतर आहा जाल्यार न्हिदूड जाली. आतां हांव सकाळीं उठलां तेन्ना कोण म्हाका फोन केल्लो देवाच्या उतराक लागून आनी म्हाजो ताळो मातसो शिरकोंक लागलो. सकाळीं फुडें म्हणून ब्रदर थोडी जाल्या. आतां तें जाणा थोडी जाल्या. हांवें म्हणून वय थोडी जाल्या म्हणून हांव आहा हिंगा तें फोनाचेर उलयता आनी म्हाजो ताव मातसो जालो म्हणटा म्हाका थोडी जाल्या. आतां तें जाणा ताका हांव ना म्हूण सांगतलो. हांवें हय म्हूण सांगलें म्हाका थोडी जालेली आहा आनी थोडी म्हाज्या भितर रावपाक तयार आहा. ताका ती जाणा बरे भशेन तें तो बडी घेवन धांवन येतलो. कितें घेवन येतलो? थोडी एक बडी घेवन मारतलो. खंयची बडी? देवाच्या उतराची बडी. तुमकां दिवना ती बडी? तुमच्यांनी मारूंक जायना? जाता जाल्यार तुमी ब्रादराक सांगता ब्रादर हात दवर म्हणून. सिस्टर हात दवर. हात दवरता बरें दिसलें. हय कांय वायट ना बरें तुमचो भावार्थो. पूण तो हात दवरलेले मागणें वो तुमकां मेवलेलें देणें थोड्याच दिसांचें. कितल्या दिसांचें? थोड्याच दिसांचें. पूण तूं उतरान तो तें देणें तूं शिकोवन घेयत जाल्यार तें देणें तुज्या आख्या जिवीत भर रावपाचें. खंयच्याय टायमार तो कितें जालें जाल्यार तूं देवाचें उतर घेतलो. कित्याक तूं जाणा बडी तूं कोडे आहा. बडी कोणा कडेन आहा? हाजे कोण आवय आहा तांकां खबर आहा बडी तें कडेन आसताच आसता. धाकट्या भुरग्यांक दाखय मानल्यार देखून जाल्यार बडी दाखयता. भुरगीं धांवता. तेच भाशेन ती बडी म्हण आहाच आहा देवाच्या उतराची. ती बासावणी आहाच आहा. तुमी शिकोत जाल्यार ती बडी तुमी उजार करीत जाल्यार तुमच्या जिवितान वायट रावतलें? उजार कोत्तली? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कोत्तली उजार न्हू? शिकतली? उडास कोत्तली म्हाजो? कित्याक? पळय कांय बरी हुशाल कोता तुमी म्हाका. उगडास कोत्तली हूंय 4-8 दीस म्हाजी रिसोत्तली चोयत जाल्या पासून म्हाका आनीक 2 वर्सांनी तर हांव जाणटो जालो. हो तो रे तो तेन्ना तो नासलो मरे. आतां सगलो धवो जाला. पयलो तवो आनी कावो आसलो. पूण तुमी देखून विसरलीं जाल्यार देवाचो मोग तुमकां विसरोंक दिवचो ना. कित्याक हांवें तुमकां म्हाजी वडोवक दिवंक ना. कोणाची वडोवक दिल्या? देवाची वडोवक. आनी ती तुमच्या भितर रिगल्या जाल्यार तुमी ती विसरोंक ना जाल्यार तेन्ना तुमी म्हाकाय विसरोना म्हणून म्हाका दाखोवन दितली. आनी ती वडोवक ना जाल्यार म्हाजी वडोवक दवरून तुमकां कांय फायद्याक पडचें ना. तो कितें विसरोंक नाका? देवाचें उतर हें तुमकां कितें मेवलां. आनी तुमकां जाय जाल्यार हीं उतरां इजायसुराची 15 ती 18 वड देखून बरे भाशेन पोतून एक 10 पावटी तरी वाचात आनी एक तुमच्या जिविताचो गूठ उचको करून सोदात. प्रेज द लॉर्ड. बरें उबी रावया. टायम काबार जालो आमचो. किलो गो जालो अरे बापरे. हे मरे बावले भुरग्यांक हे वयता तें जाणा तुवें न्हू बावले. आदी ती कोर्ट काबार जाताली. आतां कितें केलें बॅटरीचेर ती बॅटरी काबार जावंक टायम लागता. रिमोट कंट्रोलाचेर ते भशेन जायत चालू उरता हें. बरें तुमकां हांवें मातशें उपाशीं दवरलें आसतलीं कुडीच्या जिविताक न्हू. तर इल्लोसो वेळ आमी ओतम्याचें जेवण घेतलां. आमची कूड गोट आसतली वय काय ना. तुमकां भूक लागल्या? हांव जाणा ना देखून हांवें आनी वगत दवरल्या कांय जायना आसलें. पूण कितें जालां हांव तुमकां फटोवंक जायना कित्याक म्हाका भूक लागल्या. म्हाका भूक लागल्या देखून हांव तुमकां आतां जेवणाक धाडटा. तुमी देवाचें उतर घेतलां त्याच भावार्थान तुमी म्हाका खुशाल केला तेच भशेन तुमच्या जिवितान देवाच्या उतरान खुशाल रावात. हें परतून आनीक पावटी सांगता तुमकां बासावणी सदांच खुशाल रावात. कित्याक देवाचें उतर आमकां खुशालकाय दिता.
नव्यान सांगता खुशाल रावात. बोगोर बोगोर दिसाक एक पावटी तरी एक भासावणी घेवंक शिकात. जेन्ना एक भासावणी त्या जिवितांत ती शिंगता तूं वाचता जाल्यार तूं जरूर देव तुज्या सांगाताक आसा आनी देव केन्ना कोणाक दुकान घालिना. सदांच आमकां खुशाल दवरता. तर आमचे दोळे बंद करुया. आनी तशें देवाच्या उतराचें आमी शिकून घेतल्या. देवाच्या उतराचें जेवण घेतलां. तर दुनिया हें जेवण अदीकान अदीक आमकां बोड दिवंक आमचे कुडीक घोटाय जायी. तर हें कुडीचें जेवण आमकां तयार करून तुज्याच आदारान आमचेच भाशेन तुवें आमच्या भाव भयणां मदले विचून काडून तांकां आमकां आदार दिवंक तयार केल्यात. तर बापा हें तुज्या पुता वरवीं आमी हें देणें घेता आनी तुका आर्गां दिता. जसो तुज्या पुताक तें संवसारांत धाडलो आनी ताणें हें पयलें भुकेलेल्यांक जेवण तयार केलें. आनी निमाण्या वेळार ताणें एक भासावणी केली. ही भासावणी घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात, हें म्हजें रगत. आनी जे कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हज्या भितर आनी हांव ताजे भितर एक जाता. दुनिया हें तुज्या उतराचें मांस आनी रगत आमी घेतलां. आमी तुज्या भितर एक जावंक तयार जाल्या. आतां आमकां तुजी कृपा जाय. ती कृपा दुनिया ह्या कुडीच्या जेवणांतल्यान आमी घेता आनी म्हणटा जेजू हांव तुजें मांस खातां, हांव तुजें रगत पियेतां. तूं म्हज्या भितर आनी हांव तुज्या भितर एक जालां म्हूण हांव भावार्थान सत मानतां. कित्याक तुवें बसयलां ज्या जाग्याचेर तूं वेताय त्या जाग्यार हांव तुज्या सांगाताक आसा आनी तूं म्हज्या सांगाताक आसा म्हणटच म्हाका कसलीच भिरांत ना. आर्गां तुका बापाक, जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक. हालेलुया, हालेलुया.